आमचे संगी तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय आमचे संगी तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय बेंबिरांते आमकां दोस्ताना दैराण आमकां तूं भरताय जेसू बेंबिरांते आमकां दोस्ताना दैराण आमकां तूं भरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां सोंड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां सोंड दिताय जेसू आमचे संगी तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय गनबेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेसू गनबेजाराय आमकां दोस्ताना खूब संतोष तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक करपा तूं दिताय जेसू आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेसू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय Alleluia, 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 Semia Jesus, Alleluia, Arigato Gasmio, Glad Gasmio, Maima Gasmio,
स्तुति तुका सम्या जय जय तुका सम्या आराधना तुका सम्या महिमा तुका सम्या स्तुति तुका सम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. बाप पुत्र पवित्र आत्मा या सद्या आशीर्वादित केल्ल्या उंड्या रूपार या अल्तारीर हाजीर आसा नेमी मोडून सस्तांग नमस्कार करन आमच्या रचणाराक सुरवंदाराक पवित्र करणाराक आमकां समर्पक आमी हांगासर मेळ्या बाप पूत पवित्र आत्मा आदी आसुल्लो आतां आसचो आनी मुखार आसतलो अल्फा एंड ओमेगा आरामांत आसुल्लो आनी नातलो ससनाच्या ससनाक जियेतलो सर्वेस्पर देव तुका आनी म्हाका मेळोवंक आयला ताका ह्या पवित्र वेळार आमकां समर्पण त्रयेक देवाक नमस्कार नमान आमी करुया हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमान आमी करता हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता हे पवित्रज्ञा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता हे पवित्रज्ञा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू
अर्गा जेसू स्तुति जेसू स्तुति जेसू स्तुति जेसू स्तुति जेसू हालेलुया 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 अर्गा दुका समया बापा पुता पवित्रात्मा दुका अर्गा वंदन दुका स्तुति दुका जय दुका वंदिताओं दुका सीताओं दुका तामर्ताओं दुका हालेलुया 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 praise Jesus praise Jesus त्रयेक देवा थंय सनलोरसाच्या भक्तिगानो ब्रेस्तराचो दीस ह्या आत्तूरच्या पुण्यक्षेत्रांत आमी हर एका ब्रेस्तारा येवन ह्या आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत नव्यानांत मागल्यांत करसूंक येता खंडी जावन हांगा येता म्हणटा आसतना खंयचो इरादो काळजान दवरून आमी येता बेश्टेंच येना आनी हो जावन असो वेळ आराधना सुरू करता आसतना तो इरादो ह्या जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया जावंक पुरो ती कानन स्त्री जावंक पुरो कुड्डो जावंक पुरो विधवी स्त्री आयिल्ली जावंक पुरो शताधिपती कोण आयल्यार एक इरादोतून आयिल्ली खंडीत जावन हांवें विनंती करचो जेजू म्हाका खंय म्हणी आदार दितलो तो बरोवसो आनी बरोवशाचें वरस दळस पाप सैबान आमकां आमच्या मुखार दवरले आसतना तसो बरोवस करून घेत आसतना आज प्रत्येक जण मागया आमच्या भुरग्यां पासत एग्जामांक तयारी करना आसा 10वीची भुरगीं PUCची जाली आसता 10वीची भुरगीं तांचे पासत मागोवंक जाय जानवयान भुरगीं जावंक जेजू तेंपलांत सुकल्या वरात पाटी परतय मेळ्ळ्या उपरांत घरा आयलो देवाचें उतर म्हणटा कुडींतल्यान तो बलिश्ट जालो आवय बापाय खाल जावन तो चियेलो असं आमचें काम हांगासर ह्या सक्रामेंता मुखार बस आसतना हे आमच्या भुरग्यां पासत मागोवंक जानवयान बरोवंक बरें शिकप जोडूंक वडिलांक काल जावंक त्या खातीर आयचो इरादो आमचे उरले इरादे सांगाता हो एक इरादो दवरया आमच्या भुरग्यां पासत जानवयान बरोवंक पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवंक आमी मागया इजाया प्रवादाचो ग्रंथ अध्याय 55 वळ 1 अशें म्हणून बरयल्लें आसा तुमी तान लागलेले न्हू उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाकासरो आनी दूद विकतें घेया तुमी ताण लागलेलो न्हू उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाकासरो आनी दूद विकतें घेया सर्गेचो बाप ताच्या लोकांक आपयता येया तुमकां थांड लागल्या भूक लागल्या म्हजेशी येया हींच उतरां जेजून सांगिल्लीं मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 11 वळ 28 आनी 30 मुसेरी हींच उतरां आनेका थोडी इल्लीशी बदलूं जावंक पुरो पूण आमंत्रण आमच्या मुखार जेजून म्हळें येया म्हजे सशीन सुमेज तुमी कश्टेतल्यान आनी वजत वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ म्हजें वचें हाळू जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भाव भयणो आमंत्रण जेजून हर एकल्याक दिल्लें कोणाचेंच नांव काडना तूं ये नांव काडना पळोवना हर एकल्याक कोणाक पुरो ताच्या हिणांत रावंक आशा आसा ताच्या सावळेंत रावंक आशा आसा सगळ्यांक आमंत्रण केलां तूं बरो जावं दी पातकी जावं दी पिडेस्त जावं दी आनी कितेंय जावं दी ग्रेस्त जावं दी तुबलो जावं दी सोबीत जावं दी सोबीत दातलो जावं दी शिकपी जावं दी अशिकपी जावं दी धर्म सोबीत नांगा क्रिस्तांव मात न्ही कोणाक जाल्यार कोणाक पुरो आशा आसा त्या झरींतले पियोवंक कोणाक पुरो आशा आसा त्या हिणांत रावंक कोणाक पुरो आशा आसा त्या सावळेन समाधान भोगूंक
कोणाक पुरो आशा आसा ते जू इल्ले खांद्यार कांय ताच्या फाटल्यान वचूंक कोणाक पुरो आशा आसा तो पाटलाव करूं सगळ्यांक आमंत्रण केलां त्या खातीर आत्तूर हांव चिंतता हर एक वर्साच्या फेस्ताक क्रिस्तांवांच्यांनी हेरा धर्माचो लोक चड येता वेलांकणी वसा क्रिस्तांवांच्यांनी हेरा धर्माचो लोक सगळ्याक येता कितल्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आज आशा सडल्या देवाचो मोग अणभव करूंक पूण थोडी बडी तांकां गायड करतले कोण ना पूण आज तुका आनी म्हाका ह्या जेजूची वळख आसा जेजू विशयान कळीत आसा ताका मोगाळ भाव भयणो हांगासर आमी आयल्या ह्या थोड्या आराधनांत आमकां आमी समर्पुया पवित्र आत्म्याचें बोळ आमी मागया कित्याक पवित्र आत्मो ना सर हो थोडो वेळ आमी कितें करता तो मोलादीक जावन बऱ्यान करसूंक जायना सैतान खंयचे खंयचे चिन्नां घालता अडकळी घालता आनी कितें करता आनी खंय आमी हांगा बसून आले तकली आनी खंय आसता पूण तें नाका आमकां आमी आयिल्ल्या जेजूच्या सांगाता थोडो वेळ बसूंक करसूंक जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार न्ही मार्ता बिजी आसली मोरी जेजूच्या पांया कडेन बसली आनी निमाणे जेजून सांगलें मोरयेन बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचला आज तुवें आनी हांवें बरो वांटो विंचून हांगासर आयल्या पूण तो विंचल्लो वांटो अणभव करूंक काळजांत जावन लक्षिल्ल्यान जायचे जाल्यार पवित्र आत्म्याचें मजत करपा मागायचें त्या खातीर त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आपया ह्या कंतरांत आनी आमच्याच दोळ्या दांपून काळजां म्हणून उक्तें करन सोम्यांक सांगया सोम्या हो वेळ म्हाका तुज्या सांगाता करसूंक जाय तुज्या सांगाता रावोंक जाय तुजो अणभव करूंक जाय त्या खातीर धाड तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत दी तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी तो पवित्र आत्मो म्हाका गायड करून दी मार्गदर्शन दिवन दी म्हज्या सांगाता आसूं दी तुजी रूस पळोवंक म्हाका कृपा दिवं दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी कंतरा मोटिफात मागया दैवीक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर दैवीक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्मे आमचे देव ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान तुझ्या उतरांनी आमकां पवित्र कर आमकां तूं हे आमची काळजां मनां उक्ते कर पवित्र तेलांत आमकां माकाय पवित्र तेलांत आमची काळजां धुवन काड पवित्र तेलांत आमची मोत उजवाडाय आनी तशें जाल्यार जेजूचो मोग अणभव करूंक पवित्र आत्म्या हे आमचे भितर आमच्या सांगाता बस चेडयिल्ली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तूं बोर दीव तुजी देणी शेळयिल्ली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तूं बोर दीव तुजी देणी एक पोट आमचो सदां वाडयसर बावार्ता दिवो तुजे कृपेन सळ आमचो सदां वाडयसर बावार्ता दिवो तुजे कृपेन सळ दैवीक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या जिसूच्या दैवीक मोगान दिसांत आमची काळजां पेटय त्याची उज्यान आमची मोग अणभव करूंक आमकां पेटय जळय जावन
येलांची सूच दैवीक मोठा आमकां तुरुपी कर संगत तू आसून ताच्या संगत आसून आमच्या संगत ये राव तुकुली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशीव आसा तुकुली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशीव आसा कोंगाबुच्या तुझ्या ती आजगुण कर संतोषान बरो जिणी पावन तुमक मोगाबुच्या तुझ्या ती आजगुण कर संतोषान बरो जिणी पावन तुमक दैवीक तेण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये पवित्रत्म्या देवोन ते लावची आमच्या काळजांतल्यान बिरांत आमच्या काळजांतलो दुबाव संकश्ट बेजाराय आमकां बिरांत सकडी काणुडे जावं पुरो बेम बिरांत तेण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन हे पुरा समस्या घेवन घेवन पवित्रत्म्यान आनी जेजू मोदे संबंध हांव आयिल्ल्या वेळार म्हजे संगत काळीज चंचल जावंक सोडी नाका आमच्या वावराच्या पिढीचे सुखान आसतना त्या तेलाच्या फळान आमच्या जिवितांत दवरूंक करूंक आमकां पाणी दी हे पवित्रत्म्या हे मोर आमची काळजां कीर्तन 42 ओळ 1 आनी 2 अशें म्हणटा कीर्तन 42 ओळ 1 आनी 2 अशें म्हणून बरयल्लें आसा जशें मेरू वाळटे झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा देवाक जिव्या देवाक हांव तान येता केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो देवाक जिव्या देवाक मेल्ल्या देवाक न्ही देवाक जिव्या देवाक हांव तान येता आनी आत्मो आशीर आसा केन्ना हांव येतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो उडास येवंक पुरो आमकां सिमियांवचो जेजू बाळकाक मुरयेन आनी झुजेन त्या तेंपलाक हाडिल्ल्या वेळार ओ म्हातारो आमी म्हणटा पिको पिको म्हातारो आमी म्हणटा कितले वर्सां राखून आसलो सोडवंदाराक पळयचे कसो आसा पळयचे म्हाका पवित्रत्म्यान म्हणलां तूं पवित्रत्म्यान म्हाका म्हणलां सोडवंदाराक पळयनासतना तूं मरचो ना म्हणलां खली एक आशा न्ही गे काळजांत आशा आनी त्या बाळकाक नेंतुल्या बाळकाक ल्हानशा बाळकाक जर तितलो लाभ न्ही थोडी थोडी उलटात ती ह्या म्हातारो आकात रावंक सकत ना हातान धरता आनी काळजाच्या संतोशान उसारता काळजाचो संतोश भितर तावन इतल्या वर्सां राखून आसलो न्ही हा धरलो हातांत मेळ्ळो हातांत पळयल्या दोळ्यांत आतां आमचो बड्डे आसा कोणाक गिफ्ट दिता म्हणलां बड्डेक विश कर म्हज्या हातांत तें ताणें सांगलें गिफ्ट पळोवन हांव उक्तें करता आसतना हांवें चिंतलें तें गिफ्ट भितर आसल्यार कितली खुशी ना गे हांवें चिंतलें तें गिफ्ट ह्या बड्डेक म्हाका म्हजी बायल गी म्हजो पूत गी म्हजी सूण गी म्हजो फ्रेंड गी हलें गिफ्ट दिता म्हजी आशा जावन आसल्यान तेंच गिफ्ट तुज्या हातांत पडटा त्या संतोशाक मोल बांदूंक जाता गे मोगाळ भाव भयणो जायना
आनी इतले वर्सां आशेवन आसलो आनी तें गिफ्ट ताच्या हातान दत्ता आनी म्हणटा निमाणे हातां जाल्यार तुज्या साकराक वसोंक सोडू, हातां जाल्यार तुज्या साकराक वसोंक सोडू, हांव मरोंक रेडी आतां, हांव रेडी मरोंक, आनी म्हाका कांय बेजार आयना, आनी खंयचें चिंतप ना म्हाका, आनी खंयचीच आशा ना म्हज्या जिवितांत, आशा एकच आसली. तिसरें उतरां जशें मेरू वळट्या झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. मुक्तागे भितर आसा गे जावंक पुरो जायते टेन्शनां काडून हांगा आयल्या. कुटुंबाचे समस्ये, घोवाचे समस्ये, बायलेचे समस्ये, भुरग्याचे समस्ये, रीण, जागो, पिडा आनी खालें पुरो काडून आयल्या. कोणी सांगीत हांगा बसले ना बा काही ना फादर फ्री फ्री आसा, घरा कांय काम ना तशें आयलां हांगे थोडी जावंक पुरो त्या विशयी घरा कांय काम ना फादर, पुरो सकाळीं तुमकां दिलां जेवण हांगा मेळटा नो प्रॉब्लम, आनी सांजेर तर वाटयेचें तें कितें जायलें ना. आमी फ्री या म्हूण येवना, फ्री ना जाल्यार वेळ करून आयल्या. कित्याक जशें मेरू त्या नितळ उदकाक, झरीच्या उदकाक आशेता गे तसो मोसो आत्मो मोगाळ भाव भयणो मस्त पडी हांवूय पळयलां आनी सांगिल्लें आयकलां. निमाणे मोरच्या वेळार खंय हर एक मनीस सांगूंक सोदता खंय सोम्या म्हजी काकूळट कर, म्हणना खंय गोवा म्हजी काकूळट कर, बायले म्हजी काकूळट कर, बँकांतले पयशे म्हाका राख, म्हज्या पुता म्हजी इतली आसा राख सांगना खंय. निमाणी आशा म्हणल्यार काळजांत उतर खंय तो प्राण सोडूंक 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 लागीं पावता न्ही गे म्हळ्यार कोच आनी कांय ना उरोना कांय उरोना. बेंगलोर एकलो म्हजो एकलो इश्ट आसलो, तो म्हळ्यार इश्ट म्हळ्यार तो प्रायवंत आतां सरला तो. ताणें म्हजे लागीं एकच हांव देव कोण जावन आसतना एक दीस म्हजे लागीं एकच सांगलें फादर देवान म्हाका म्हजें सुखड दिलां, व्हडलो बंगलो आसलो, 4 जाणां धुवो, बरें बरें कामार, एस्टेट आसली पूर आसलें, इंजिनियर असो इलेक्ट्रीक कॉन्ट्रॅक्टर तो तितलो पयसो आसलो. ताणें म्हणलें एकच ते फादर म्हाका मरच्या पयलें देवान एक अर्दो घंटो दिल्यार पुरो. बरो मनीस, दराळ मनीस, व्हेरी नायस मॅन. ताणें म्हणलें मरच्या पयलें एक अर्दो घंटो म्हाका दिल्यार पुरो. हांवें म्हणलें कित्याक अर्दो घंटो? हेटी म्हजें जिवीत स्कॅन करून खंय म्हणी उरलें जाल्यार देवाक समर्पण, खंय पदकाचे कण खंय म्हणी उरलें जाल्यार हेटी स्कॅन करून राप्पा सांगीत न्ही सोम्याळ हे तुमचें कुमसारान सांगूना, हे तुमचें लजेन दवरलां, हे तुमचें दांपून दवरलां, आतां तुका समर्पिता. लास्ट तो कॅन्सर जावन मेलो म्हळ्यार ताका 3 म्हयने वळवडलो, 3 म्हयने ताका अवकाश मेळ्ळो. 3 म्हयने ताका कच जालें हांव मरता म्हणून, 3 म्हयने अवकाश मेळ्ळो. आजकाल मरना पळयल्यार भायर गेल्लो परते पाटी येता म्हूण गॅरंटी आगे तरणाटे अशे उठून येताच, भलायकेचे एक्सरसायजाचे बेस्ट. तर म्हजो आत्मो कोणाक ताणें येता अत्रेकता. ताका मन जात न्ही जशें एक मेरू ते मन जातीक थंड लागता ताका सोदून येता. गलीज उदक ते पियेना, गलीज उदक ते पियेना, तें उदक सोदून येता. खंय सर पळय नितळ जर मेळटा, नितळ उदक मेळटा की ना. आनी आमकां ती जर जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त सुकनातली जर आदल्या सोल्ल्यान आमी वाचता इस्रायल लोक ताणी येता शिर सुटला त्या खोडप मोयजेन मारले जावंक पुरो त्या बेतकाडींत पूण उदक दिल्लें कोणें? मारल्ले मोयजेन, बेतकाडी मोयजेची, फातर थंय आसलो, फातर पुढे उदक दिल्लें कोणें? यस झरीच्या देवान, दुसरें कोणीच न्ही. झरीच्या देवान म्हळ्यार सुकानांतली झर. ताका तुका आनी म्हाका आमंत्रण आसा. एक मन जातीचे उल्लेख केला मेरो. त्या मन जातीक तितले समजून आल्यार तुका आनी म्हाका समजून आसल्या मनशाक, शिकप आसल्या मनशाक, जडवय आसल्या मनशाक आमकां ताण लागतना, आत्म्याक ताण लागतना कोणा हरशीं येता आमी? हें व्हडलें सवाल.
कोणा कडशीं हांव धांवता म्हणजे आत्म्याक ताण लागल्या जिबे ताण लागल्यार बोटली कडशीं येता हांव उदक खंय नाल्यार फिल्टरा कडशीं येता हांव आमी खंय नाल्यार आंगडी वचून उदकान पियेता हांव नळा कडशीं येता हांव बांय कडशीं येता हांव जिबे ताण लागल्यार कुडी ताण लागल्यार आत्म्याक ताण लागल्यार आज मेरू एक मन जात आमकां सांगता खंय वचयचें म्हणून शाश्वीत उदक दिवची जर सोम्या लागीं ताकाच आमी आयल्या मोगाळ भाव भयणो ताका देवाक अर्गां दिव्या असली जानवाय आमकां दिल्ल्या खातीर एका मनजातीच्या उदाहरणे एक एग्जाम्पल दिवन हो किर्तनगार आज आमकां जेजूच्या मोगाक आशोंक आपयता जिव्या देवाक शिकोवंक सोदूंक आनी रावोंक ताचे सांगात आपयता ताका गीत आमी गावया जशें मेरू वळटे जरी कात्रेकता तसो म्हजो आत्मो सोम्याक आशेता कोंकणी भक्ती गितां बुकू 98 उबी रावया ससे मेरू नितळ सरी तानेता तशे मोसो आत्मो देवाक लालेता ससे मेरू नितळ सरी तानेता तशे मोसो आत्मो देवाक लालेता आत्मो मुसो जीवन देवाक ताणेता ताचे सद्रे मुखारावो आशेता आत्मो मुसो जीवन देवाक ताणेता ताचे सद्रे मुखारावो आस्तेता उदक नासतेले सुके धरणे पोरी मुची कूड देवा तुका अथेता जशे मेरू नितळ सरी ताणेता तशे मुसो आत्मो देवाक लालेता जशे मेरू नितळ सरी ताणेता तशे मोसो आत्मो देवाक लालेता तुझे देवा हांव म्हजी दिश्ट उबारता तुझी पदवी आनी मामा मावा कंटा तुजेर देवा हांव म्हजी दिश्ट उबारता तुजी पदवी आनी महिमा वाकणटा तुझ्या मोगाचो स्वादीक अणभव सागता तुझ्या पाकाट्यांचे सावळेन हांव संतोषता जसे मेरू नितळ झरीक ताणेता तशे मोसो आत्मो देवाक लालेता जसे मेरू नितळ झरीक ताणेता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता पृथ्वी संगी सौम्या तुझी स्तुती गायता विची तुझी वर्ती कृत्या हांव नियता पृथ्वी संगी सौम्या तुझी स्तुती गायता विचित्र तुझी वर्ती कृत्या हांव नियता मुझ्या आकांता तुका उलो मारता देव मोसो राग म्हणून परता जसे मेरू नितळ झरीक ताणेता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता जसे मेरू नितळ झरीक ताणेता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता
लायता तशे मुसो आत्मो देवाक लायता. ही घडी बरोवपचे हात आमी जोडया दोळे आमी नंपया. जाकेवाक ताण लागली तो जेजूक फुडें म्हणून रुखाक सोडलो. कुड्ड्या बात्तेवाक जेजू पळोवची ताण लागली ताणें बोब घाली. खानान स्त्री दुवेक देवसार लागला म्हणून सगळ्यान गेल्ली पूण निमाणें गोत्त जालें. शताधिपती गोत्त जालें तसो पोतू साकोर बरो ना म्हणून कोणा कडच्याचें जेजू कडच्याचें. लेवी ताच्या टेबला कडेन बसून लेखपाक करतलो. एकच उतर म्हजो पाटलाव कर. त्या ताणेन फाटल्यान गेलो. बायबलांतली हर एक उतरां हर एक वर्ड हर एक शब्द खंय नाल्यार खंय म्हाका कनेक्ट करता म्हज्या जेजू लागीं म्हज्या देवा लागीं. कित्याक बायबल बरयलो पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल. आज त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल बरयल्लें देवाचें उतार म्हाका आपयत आसतना आज आमी सारया म्हाका ताण लागल्या गे. देवाच्या उतराची ताण लागल्या गे. जेजूची ताण लागल्या गे. पवित्र आत्म्याची ताण लागल्या गे. सर्गींच्या राजाची ताण लागल्या गे. सुमयाच्या खाकोळटेची ताण लागल्या गे. सुमयाच्या बेसांवाची ताण लागल्या गे. सुमया सांगत थोडो वेळ करसूंक म्हाका ताण लागल्या गे. बोक्सेनाची ताण लागल्या गे. मोगाच्यानो खरेंच म्हज्या काळार आमी आसा न्ही गे. खरेंच म्हजो काळ कुरपेचो काळ आमी म्हणटा. कुरपेचो काळ इल्लोसो डल्ल काळ. मास मसली ना सरो ना फंक्शन नात बऱ्यो बऱ्यो कापडां आली न्हेसोंक इल्लेशे टायम अवकाश मेळना. उरल्या टायमार जाल्यार अवकाश मेळटा बरो बरो ड्रेस घालूंक बरा. कित्याक म्हळ्यार फंक्शनां नात. इल्लो बरो ब्रँड काले म्हण पियेत काले करचें म्हणल्यार अवकाश ना. 40 दीस इल्लोसो सॅक्रिफायस करचें पडटा. त्याग करचें पडटा. इल्लेशें आमचे कुशीक दामून दवरचें पडटा. आमचें एन्जॉयमेंट मजा कितें आमी म्हणटा न्ही. आनी त्या खातीर हो म्हणटा कुरपेचो काळ. कुरपा ना जाल्यार पवित्र सभेन सांगचे 3 विशय आमचे मुखार दवरता न्ही. उपास मागणे दान धर्म. कुरपा नासर करूंक जायना. कुरपा नासर केल्यार कितें जाता तें फारीजेवा बरी केल्लें जाता. सकाळी जेजून म्हणलें गे फारीजेवा बरी करनाकात धर्मशास्त्रा बरी करनाकात. तांकां कुरपें तांणी करूं ना. तांकां मजा मस्ती नांवा खातीर केल्लें. एक कितें म्हणटा एक लोकांक दाखोवचें बरी केल्लें. पूण कुरपा आल्लो मनीस दान धर्म करता आसतना उपास करता आसतना मागणें करता आसतना कितें करता अर्थ बरयता. ताचे तावन म्हज्या आत्म्यांक कितें फायदो मेळटा गे पळयता. ताका कुरपा जाय. यू नीड ग्रेस ऑफ गॉड टू डू एनीथींग. विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड इवन फास्टिंग बिकम्स वेस्ट. विदाउट ग्रेस ऑफ गॉड कुरपा ना जाल्यार देवाची तुवें कितें केल्यार ताका प्रतिफळ तुका अणभव करूंक मेळना. यू कांट एन्जॉय द फ्रुट्स म्हणटा. प्रतिफळ मेळत पूण तुका खरो संतोष मेळना. यू कांट एन्जॉय इट म्हणटा. कितलें काल केल्यार जायना. ताका ह्या पवित्र काळार आमी आसा. खरेंच म्हज्या काळार आमी आसा. हे खरेंच म्हज्या काळाचेर थोडो नियाळ आमी करया. प्रत्येक जावन खुर्सार एक खुर्साचे 7 उतरां आमी म्हणटा. खुर्सातावन 7 उतरां सुमयान म्हणली. निमाणी उतरां म्हणली. ताचेर थोडो आमी नियाळ करया. आमकां आनी एक वर आसा. त्या 7 उतरांचेर इल्लो नियाळ. खंय म्हणी म्हज्या जिविताक कनेक्शन आसा गे. इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दोज 7 वर्ड्स एंड माय लायफ. सुमारपणी आयकलां बरो तुमी. ही उतरांचेर नियाळ मस्तपणी आयकलां जावंक पुरो. ते व्हडलो विशय न्ही. खरी एक पडी खरेंच मात परते परती ही उतरां येतात न्ही.
आता खातीर मोगाळ भाव भयणो आतां थोडो वेळ ह्या उतराचेर आमी नियाळ करया आनी कशें म्हणी खंय म्हणी हांव कारण जालां गे सोम्यांच्या कश्टांक ह्या सोम्याच्या त्या उतरांत खंय म्हणी म्हाका संतोश मेळटा गे म्हजे मदें आनी सोम्याच्या त्या कश्टोंच्या कुर्सार उमकळ्ळ्या सोम्याक ही निमाणी उतरां सोम्यान सांगली कुर्सार उमकळटा पयलें न्ही उरले पुरा आसा मस्त आसा न्ही मस्त मस्त जेजू उरलेला पूण निमाणी 7 उतरां मोगाळ भाव भयणो खंय आसतना मरणाच्या तडेर आसतना सोम्यान म्हणलें आनी पंडीत म्हणटात इगर्जमध्ये पंडीत म्हणटात मोस्ट पावरफूल सर्मन प्रीच बाय क्रायस्ट इज फ्रॉम द क्रॉस सोम्यान इतले शर्माव दिल्यात इतलें बरें केलें सर्माव पूर्ण पावरफूल सत्यवंत बलिश्ट सर्माव म्हळ्यार सोम्याची ती 7 उतरां कुर्सा धांवन निमाणी 7 उतरां सोम्यान सांगली कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार सांगूंक ना उलोवंक ना तितली पावरफूल आनी ते रगत व्हरून म्हणली रगत व्हरून ती उरली ती उतरां आनी बायबलांत थोड्यांची मात्र ती उल्लेख केले थोड्यांचे मोरच्या घडयेर आसा हाळे थोड्यांची उतरां कोण मोरतना सांगली उतरां एक जावन आसा जाकोबो इजाकाचो पूत जाकोबो इस्रायल कुळयोचो बापोय तो मोरता आसतना ताची उतरां बायबलांत लेखीत जाल्यांत आनी एक जावन आसा मोइजे तो मोर्चा पयले ताका देवान बसयल्ल्या गांवांक लोकांक आपूण हाडून हें दिल्लें तो लिडर जावन आसलो पूण बसयल्ल्या गांवांक तो वचूंक फावो जावना न्ही आमी चिंतूंक पुरो देवान अन्याय केलो म्हणून पूण देवाची मांडावळ आसली ताच्या मरणाची निमाणी उतरां लेखान आनी एक जावन आसात नव्या सल्ल्यांत स्टेफान ताका फातरायतना गोत्ता गे तो लास्ट तो उदगात्ता सर्गोक्ती जालो दिसता आंज बुडवे दिसता ताका आनी निमाण मागणें करता हें पाताक सोम्यान जेजू तांचे वयर घालनाका न्ही ही जालो थोड्या मनशाची उतरां आनी इतल्या मनशाच्या उतरां पैकी जेजू मोरच्या जेजूची उतरां बारी पावरफूल आनी त्या उतराचेर थोडो नियाळ आमी करया मोगाळ बाबून कित्याक ती जावन आसात उतरां तुका आनी म्हाका एक जिवी करची उतरां जेजू मरोंक जाला हांगा जेजू मरोंक जाला हांगा पूण तुका आनी म्हाका जीव करची उतरां जावन आसात मोगाचें न्हू पयल्यानलें पयलें उतर जावन आसा सोम्यान सांगलें कोण सांगता म्हाका बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करता ते नेणांत बापा ताका बक्षी ही उतरां आमकां वाचूंक मेळटा लुकाचो वंजल अध्याय 23 वळ 34 लुकाचो वंजल 23 34 बापा तांकां बक्षी कितें ते करता ते नेनात मोगाचें न्हू थंय आसलो लोक जुदेव धर्मशास्त्री शिपाय पुरा कोण आसले पुरा रावतले आमकां कोणें म्हणी दुख येयल्यार आमी शिराप घालता गे बेसांव दिता थोडी बडी राग आयल्यार खल पुरो शब्द संस्कृत शब्द येतात म्हणटा तोंडात न्ही बेस्टांतले बेस्ट शब्द येतात आनी हे पुरो राखून आसात इतली दूख दिता न्ही आतां खंडीत जावन तो सगळ्यांक शिराप घालतलो सगळे भाड मागतलो कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलें कोणाक पुरा कुर्सार मारले जाल्यार तांणी पळयल्लें सेनेका म्हणून एकलो लेखाक बरयता ताणें बरयता तो शिल्प मात्र सगळे शिराप घालतले की एक कोणें पुरा कुर्सार मारला कोणें पुरा मारला ताका आनी कोणें ताका झडती करन कुर्सार मारून फर्मान दिला तांकां पुरो शिराप घाल बॉब घालन शिराप घालतले की ती जावन ती पद्दती कित्याक दुखीन बॉब घालतले ते थोडे फाटी तांची सूख नातली थंयल्यांक सुमार ती येयली प्रॉब्लेम येयली शिक्षा मेळ्ळी त्या खातीर बॉब घालतले आतां ते चिंतात केले जेजू आतां बॉब घालून शिराप घालता आनी त्या खातीर अनेक लोक बरयणार म्हणटा सिजेरियो म्हणून तो बरयता त्या खातीर थोड्यांक कुर्सार मारच्या पयलें म्हळ्यार तांकां गोत्तालें हो तो शिराप घालता थिंपी उडयता आनी खालें पुरो करता म्हणून थोड्यांची जीब समज ते कट्ट करताले खंय कित्याक तितली बुरशी उतरां तोली शिरापाची उतरां तो कुर्सार जावन सांगतलो ते तांकां आयकूंक नाका आसलें थंय शिराप घालतले हांवें म्हणलें थोडी फाटी आवय बापाय शिराप घालतले कित्याक हांव जल्माला म्हणून कित्याक म्हाका कश्ट बुरशी उतरां आयकूंक नजो म्हणून तांणी काले विचारली ती जीब समज ती कट करतले खंय आतां पळया पुरा राखून रावल्यात कित्याक जर तर आतां सोम्यान शिराप मागलो जाल्यार हे दोन मुशे सांगलें दुस्मानाचो मोग करा म्हणून उलटा पलटा जाते ते राखून आसले सोम्यान कितें शर्माव दिल्लो बॉक्सना विशयांत दुस्माना विशयांत
आतां तो जारी करता. बोक्सांनी कित्याक बोगसूंक जाय? कोणाक बोगसूंक जाय? शिपायांक गी, पिलाताक गी, हेरोदाक गी, ते असले लोकांक गी. कितलेशे लोक ते रावुल्ले पुरा सोम्या तावन बरें मागून घेतलेत. जावं पुरो 5,000 लोकांक आमी म्हणटा 2 पडी वाडिल्ले, 5,000 4,000 लोकांक तांतले थोडे आसले कोण ना. कितले जाण आसले आजोबा पळयल्ले, कितले जाण गूण केले ते आसले कोण ना थंय. तांकां शिराप घालूंक गी. कितें शिराप कित्याक? कोणाक दुखयतना ते मामुली आमकां संवय जाला. माती खावन वच. म्हज्या दोळ्यान म्हाका पळोवंक जाय तुवें पाड जाल्लें, नास जाल्लें, भारी उसळटाय, कितलें दुखयलां म्हाका. सांगा ना गे. आमी म्हणटा सोसूंक जायना फादर कालें कच्चें. पूत पियोवन इतलो दोस्ता घरा येवन, घोव इतलो दोस्ता, पयर रांदलें समेत कुंडल्यांत काण भायर उडयलां फादर. मोटकी फुटोवन घाल्या फादर. पग 90 TV हाडली फादर, फुटोवन घाल्या फादर. म्हज्या पुताक खोंबे हाडटा वचोंक पयशे जाय गे फादर. मोबायल कांगे पयशे जाय फादर. कितलो दोस्ता फादर. हांव कितलें दिल्यार पावना फादर. मागीर कालें कच्चें त्या खातीर म्हणलें फादर कित्याक म्हज्या पोटान जल्मलो तूं म्हूण सांगलें फादर. हय मू 10 वर्सांचो लव फादर आमचो. तेदो बरो आहलो फादर. कितलो मोकत जालो फादर. आतां कित्याक देवसार लागला वतना फादर. तुमी सांग फादर कालें कच्चें. तो मरता का? आळे आमचे कडेन पळय तरणाटो बरो पाप मेलो. तो मरता का? हो म्हण मेल्लो जाल्यार सांगा ना गे. सांगा ना गे. शिराप कित्याक तितली दूख आमकां एक सोंसणी काय म्हण आसता. दूख बगूंक सकत म्हूण आसता. ती मूग जाल्या उपरांत सोंसणी काय मूग जाल्या उपरांत मागीर जायना न्ही गे. जायना ते कितले ताळमे आमी म्हणटा. एक लिमीट म्हूण आसता, मीत म्हूण आसता. ते चुकले बरें कालें कच्चें. आतां ते टेस्ट करतात जेजूची मीत, लिमिटेशन कितली आसा पळया. कितली आसा पळया. कित्याक जेजू म्हणटा बक्षिता ते नेनात कितें करतात. जर तांकां गोत्ता आसलें हो देवाचो पूत गोत्तासून मारले जाल्यार ते पाताक तांकां वंडीत उरते. तांकां गोत्तू ना बापा कालें ते करतात म्हणून. कोणाक उसळ मारता गोत्तू ना. म्हज्या रक्ताचें मोल तांकां गोत्तू ना. त्या खातीर बोगस पाताक एक पाताक आमी केदाळ म्हणटा सगळें तुका गोत्त आसा. ताचे भशेन जणवय आसा. खर नजो म्हणून गोत्त आसा. उद्देश गोत्त आसा ताचो कितें जाता म्हणून जाल्यार तूं करताय ते पाताक. तुका फुल्ल जणवय आसा. यू नो वॉट अबाउट. यू हॅव गॉट नॉलेज. यू नो द इंटेंशन ऑफ दॅट. तुजो उद्देश कितें गोत्त आसा आनी पाड करूंक गोत्तासून करता ते पाताक. हांगा देव जेजू तांच्या विशयांत ह्या मनशा विशयांत बापा लागीं सांगता. तो डिसायड जेजू डिसायड करता. तांकां गोत्तू ना बोक्षी बापा. म्हज्या रक्ताचें प्रतिफळ बऱ्या रितीन दी. आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा. उत्पत्ती ग्रंथ 14 अध्याय 14 न्ही 4 अध्याय. थंयसर आबेलाची कुणू जाल्ली न्ही गी. आबेला कोणे दिशी मारले? कायनान दिशी मारले. कायनान दिशी मारल्या उपरांत देव कायनाक विचारता खंय तुजो भाऊ म्हणून. काले म्हणटा तो हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवाली गी. हांव कितें वॉचमॅन गी. हांव कितें किपार गी ताका राखोवंक. पळय कळलो हांकार म्हळ्यार कांय गोत्त नासलें बरी. आनी देव म्हणटा तुजे भावाचे रगत तुवें वारयलें आनी ते रगत प्रतिफळ सारता. भूंय उक्ते जाल्या भूंय सारता. रक्ताचो प्रतिफळ सारता. रगत तुवें वारयलां न्ही. इनोसंट ब्लड, निर्दोशी ब्लड. ते तुजे भावाचे रगत प्रतिफळ सारता, परीकपणी सारता. आनी थंयसर कायनाक श्राप पडटा. घरा वचून वाचा आज उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4. आनी थंयसर कायनाक पयलें रगत आबेलाचे निर्दोशी इनोसंट ब्लड थंय पडटा आनी ताका प्रतिकारी सरता. पूण जेजू पळय गे देवाचो पूत. तो म्हणटा
म्हाका प्रतिकार नाका. म्हजें रगत जावन आसा बॉक्सराचें रगत. बक्षी बापा, बक्षी, तांचे विरोध दवर नाका. तुवें आनी हांवें सांगीत गे आज त्या बॉक्सराच्या देवाक खुर्सार आमी पळयला मू रगत भरिल्लें. आनी ते रगत हर एका मिसाच्या बलिदानात ते आल्तारीर आमी पळयता. पाद्र्यापान कालसीत घाल उखुल्लें. मीस जाल्या परंत पाटयेचो कितें करता आमी? निमाणें ते पाद्र्या म्हणटा कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त शादीन तुका धाडटा म्हळ्यार तुमी कितें पळयलां हांगा? ते रगत, ते मांस पळयलां बश्टेनी. ते रगत भरयले. कितले मार ताणें केल्यात, कितले जाण थिंपी उडयल्या, कितलो अकमन ताणें भोगला. जाल्यार त्याच रगतान ताणें तांकां बक्षिलें. ते बक्षनाचें रगत तूं हांगा काण घेवन पाट येता आसतना म्हजी आनी तुजी जबाब कितें जायचें? बारीक कश्ट न्ही म्हणून हांवें सांगलें बरी सुलाभ न्ही तें. हांवें रोल सांगलें. नवीन टी व्ही हाडली फादर, पियोन येवन फुटयली. नवें मोबायल फादर काण्ण घालें. पुतान तशें केलें, दुयेन अशें केलें. इतल्यान धांवन पोसलें फादर. इतलें शिकोवप दिलें फादर. जाता गे बाये बाबा, हांवें ओडोळता म्हणलें आमच्या सक्तीन जायना, देवाची कृपा ना जाल्यार. ताका गव्या बोगोस सोम्या गीत आमी गावें बोगोस सोम्या बोगोस म्हाका. कित्याक जायते पळय तुजे दोन पयस गेलां. तुवें म्हाका बोक्सूंक सांगलें, तुवें बोक्सून कितें सांगलें तें पूर हांवें पाळूंक प्रयत्न केला. पूण मस्त पडी म्हजे सक्तीन हांव जावना. म्हजी कूड वीक जाल्या, म्हजें चिंतो वीक जालें, म्हजें काळीज वीक जालां, म्हजो आत्मय थोडे पडी वीक जाला. रगता विशीं हांवें आयकलां, हांवें पळयलां. पूण तें रगत म्हाका बॉक्सनाचे हात्यार जावन तुवें दिल्लें म्हूण विसरलो. बॉक्सनाचे हातेर म्हूण हांव विसरलो. त्या खातीर पयलें उतर सोम्यान सांगलें बापा तांकां बक्षी. लुकाच्या वंजलांत 23 अध्याय 34 वड पयलें उतर. त्या खातीर आज संजेर मागणी करता आसतना बापाचे पुताचे पवित्रत्वाचे म्हूण कुर्साकूर काडटा आसतना कुर्साक पळय आनी चिंत ते रक्ताचो एक थेंबो तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुका कोण दोस्ता हाडे ताचेर पडोवं दी. आबेलाच्या रक्तान पारीकपण सारलें. आबेलाच्या रक्तान पारीकपण सारलें. पूण जेजूच्या रक्तान पारीकपण सारनो बॉक्सारें दिलें. त्याच रगत तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या दुस्मानाचेर पडोवं दी म्हणून आज माग. बोगो सोम्या ची भोगो सांगता म्हणया भोगो सोम्या पातकामोची भोगो काकुल मोची करिये देवा अगणिका कुलती अपराध मोचे कासपुस मोचे पावबीर मोती बोगो सोम्या पातकामोची बोगो. वय मोगाळ भाव भयणो, खुरिस्तांवाचा हातेर आमकां दिल्लें बॉक्सराचे सुडवणचे हातेर. आनी कुर्सार जावन सोम्यांचें दुसरें उतर जावन आसा सोराक सांगिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. लुकास वंजली 23 वळ 42-43. लुकास वंजली 23 42-43. ते सोरा मध्ये आनी जेजू मध्ये म्हणजे कितें जालें तें एक संभाशण. ताणें म्हणलें जेजू तूं राजपूत बी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. तें जर आसा रिक्वेस्ट सोराचें उजव्या सायडीक आसुल्लो. आनी ताच्या रिक्वेस्टाक सोम्याची बासवणी कितें म्हणून हांव तुका सांगता
आजच तू म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. खाली एक रिक्वेस्ट, कामांड डिमांड काय ना, खाली एक रिक्वेस्ट आणि लास्ट रिक्वेस्ट, जिवितांत लास्ट रिक्वेस्ट. आणि त्या रिक्वेस्टाक बसवणे पळया आजच, फाल्यां न्ही, 3 दीस उपरांत न्ही, 1 वर्स उपरांत न्ही, आज राती तूं म्हज्या वैकुंठांत आसतलोय. मनशाक असो न्याय करत जड्ज ताका मोद येवंक लायला आनी तो सांगता दोगांक सोरांक उंक लायला, मनशाक कुळाक उंक लायला, जड्जाक तुक लायला, न्याय करताक तुक लायला, एका ताणें जजमेंट दिजालें तसल्याक तुक लायला. आनी मनशाच्या कुळाची 2 कुशी, ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಾಮಿ म्हणटावणगे, मनशा कुळाची 2 तोंडां उंक लायल्यांत, उजव्याक आनी दाव्याक. कित्याक 2 तोंडां म्हणल्यार एक नेगेटीव एक पॉझिटिव्ह. सायडाक आसलो दाव्याक आसलो म्हणटा कितें, ताका गोत्ता तो कित्याक उंक काळटा म्हणून, ताका गोत्ता ताची कितें सूख म्हणून, कित्याक तो आसा म्हणटा गोत्ता, जाल्यार कितें म्हणटा, फुरफुरता, दुर्सता, गुणगुणता आनी सगळें म्हणटा इतलें आजापा केलें आनी तुवें ताका बरें केलें, हाका बरें केलें, तें केलें, हें केलें, 5 जाणांक तशें केलें, 5000 लोकांक तुवें वाडलय, 4000 लोकांक तुवें वाडलय. पेद्रू सगळो रात काही मेळना, ताका झाड घाल, इतली मस्ती धरून तुवें केली, कुड्ड्याक दिसतली, एक तुका करूंक जायना गे, कांय ना, 3 खिळ्यात हांव सकयल 3च खिळे आसचे, 3 खिळ्यात तुका देवंक जायना गे, तूं देवून म्हाकाय देवंक जायना गे. फुरफुरता फुरफुरता फुरफुरता. आमी तशें करता मू, फुरफुरता फुरफुरता फुरफुरता, सूख मुजीत. पूण ती सूख दांपून दवरूंक कितलो नाटक हांव करता. पळय आनीक सायडीक उजवो आसलो, ताका कळटा बॉब घालना कांय प्रेशन ना, शीन घालना कांय प्रेशन ना, कांय प्रेशन ना. तो समजता ताच्या बदलाक ताकाच समर्पिता. ही सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द लॉर्ड्स. वो हाका समर्पण करूं नाका, वो भोब घालता, डिमांड करता, रिक्वेस्ट करना. तो वो एक रिक्वेस्ट करता, सोम्या तुज्या राजान दिल्लो उडास कर म्हाका. हे तुमचें जिवीत हांवें सोरून तुला गाड काडलां, कोणा म्हणजे शिराप म्हाका मेळ्ळ्यात, कोण एकडे आनी खाले पुरो गेला, कंप्लेंट दिवन लास्ट जायलात पडलां न्ही गे. आनी ह्या वेळार सोम्यान सांगलें तें उतर आजच. मोगाचेर येदोळ मुसेरी वो सोर कितलो बुदवंत पळया. येदोळ मुसेरी वस्तू सोरतलो आनी कितें सोरतलो, आतां सर्गत सोरता. कोणा म्हणजे घर फुट्टलो, मांडो फुटयतलो, भांगार सोरतलो, पयशे सोरतलो, कितलो शाणो पळया. लास्ट अवकाश मेळटना सर्गत सोरता. सोसणी कांयच. ताका आमचें जिवितांत कश्ट येता आसतना 10व्या सोरा बरी हांव रियॅक्ट करता गे, 5व्या सोरा बरी रियॅक्ट करता. आतां ओगेत रावलो जाल्यार सोमी काय म्हणट रावतलो. पूण ताणें रिक्वेस्ट केलें, म्हज्या कश्टांत जिवितांत कश्ट येता आसतना म्हजें रियॅक्शन कशें आसता, कशें आसता. फुरफुरता गे देवाक, इतलें बरें, इतलें नवें नांव केलां, आत्तूर दान धर्म केला, म्हज्या इगर्जीन दान धर्म केला, आनी थंय कितें केलां, हांगा कितें केलां, आनी कितें आनी कितें. त्या खातीर म्हाका बरेंच मेळचें, खरें गॅरंटी आसा. पूण तुजें रिक्वेस्ट एक हंबल रिक्वेस्ट आमी म्हणटा न्ही, कोलो प्रतिफळ मोगाळ भाव भयणो. त्या खातीर ह्या सोरान सर्गत सोरलें. निमाणे घडयेर ताका समजलें कित्या म्हणून. पूण सोराक तितलें मात सर्ग मात सोरलें न्ही, सोराक समजलें जेजूचें मिसांव कितें म्हणून. शिसांक समजोवना, कितले पडी तें दुबावलें, कितले पडी शिकोवन दिलें. हो सोर हाचे पयलीं जेजूक मेळूं ना, कित्याक तो बिजी आसलो सोरूंक गुत्तू, ताचें मिसांव तिंगड आसलें, एकदम जेजूक मेळूं ना. पूण 3 वर्सां तो सांगत आयले जेजूचे शिस्त समेती कुर्सार मात्र सण दावले, एकलो सोड न्हू, तांकां समजोंक गुत्तू ना. पूण ह्या सोराक समजलें जेजूचें मिसांव कितें,
ओत्मो साल्वार करचें ओत्मो राखचें आनी तें मिसांव आनी जारी केलें सोम्यान त्या दिसा. एक दुसरें उतर, सोम्या तूं तुज्या वैभवांत राजा येता आसतना म्हजो उडास कर. सोम्याचें उतर, आजच तूं वैकुंठांत आसतलोय. वय मुगाळ भाव भिण्णो, सोम्या निमाणें बक्षिलें तें पाताक, त्या सोराच्या पाताक बक्षिलें. देवाक राखूना तो. जेबेदीचे पूत जेजू लागीं आयिल्ले न्ही गे. जेबेदीचे पूत कोण? जुआव आनी जाकोब आवय कान घेवन आयिल्ले रिक्वेस्ट करूंक, अळे तूं आतां नेक्स्ट लिडर खंय, CM जाता खंय, PM जाता खंय, तूं जाता आसतना एक मंत्रीचो पद दी, म्हज्या पुताक रायटाक आनी लेफ्टाक दी म्हणलें. उडास आगी वाचलो खंय म्हणी आयकल्लो आनी जेजून कालें म्हणलें, म्हज्या उजव्याक बसचें, म्हज्या दाव्याक बसचें. कोणें बसयचें कोणें बसून वचून कोण डिसायड करता कोणाची खुशी ती? सर्गीच्या बापाची खुशी ती. जेजू सांगीत आसलो ह्या स्वराक, हांव म्हज्या बापा लागीं रिक्वेस्ट करता, एक एप्लिकेशन घालता, तें एप्लिकेशन पास जाल्यार तुका हांव सरकार व्हरता, विजा दिता हांव तुका. न्हय गे, पुरो इमिग्रेशन पुरो चॅक कर, पुरो लागेज कितल्या पुरो चॅक कर न्हय, मागीर तुका सरकार व्हरता सांगितालें न्हय. पूण जेजू कुर्सार जावन तूं बापाक सर बदलाक तो डिसायड करता आतां. तें तुका कोत्ता तुजें मिसांव कितें म्हूण ह्या सोरान समजलें म्हूण डायरेक्ट म्हणटा, ओके तुजी एंट्री डायरेक्ट वायल्ड पास आमी म्हणटा हांव. आजच राखयचें म्हणना, म्हज्या बापा कडेन विचारना, कित्याक म्हाका बापान तो अधिकार दिला. आजच तुका आनी म्हाका मेळत की. कॅन आय गेट दॅट चान्स? वायल्ड कार्ड एंट्री आमी म्हणटा हांव. तुका आनी म्हाका मेळत की. कित्याक मेळनात? खंडीत मेळत. पूण म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत जायते फावटी कुर्साच्या सायडीक उमकाळ येतात. जायते फावटी आमी उमकळ्ळे हांव विंगड विंगड कारणां खातीर. पूण म्हजें रिएक्शन कशें आसलें? सोम्या ताका तें बक्षताना मागीर सोम्या कडेन इतली पुरो समजून दिल्या रे, इतले फावटी तुज्या पांया तळा बसल्या रे सोम्या. जायते फावटी त्या दाव्या सायडीच्या सोरा बरी हांव गुणगुणलां. तुका पत्ते कितें बी पडल्या, तुज्या कश्टाक आणकी हांवें दूख विडलां. लोकां सांगता परते पुरलां, हांवें गाळी सांगल्यात, हांवें तुका केणलां. पूण आज दी म्हाका काळीज सोम्या, उजव्या सायडीच्या सोरा बरी. तुज्या कश्टांत म्हजे कश्ट सांगाता घालना. समर्पणाच्या जिवितांत जियोंक, समर्पणाच्या चिन्नांनी जियोंक. जांक बरो म्हज्या कुटुंबांत कश्ट आसात, म्हज्या शेजाऱ्याक कश्ट आसात, म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात, म्हजे हे प्रॉब्लेम हे समस्या दी म्हाका करपा. भुगोस सोम्या, गव्या हें घेत भुगोस सोम्या. गुण्या मोसो दुनका सोम्या करतो नितळ म्हाका. अपराध म्हजे हांव वळखता, पातक म्हजे रडता. भोगो सोम्या पातका मोची भोगो. भोगो सोम्या पातका मोची भोगो. कुत्सा वयल्यान तिसरें उतर 2 जालीं. एक सोम्यान म्हणलें भोगोस म्हणून, तांकां पथकाच्या बॉक्सांनी दी म्हणून. दुसरें जावन आसा त्या सोराक दिलें बसोवनी. आनी तिसरें जावन आसा तिसरें उतर म्हणलें जेजून दोगा मनशांक. तें जावन आसा जुआंव सुवांजेल 19 अध्याय वळ 26 आनी 27. जुआंव सुवांजेल अध्याय 19 वळ 26 आनी 27. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा जेजू हे उतर सांगलें दोगा मनशांक. तें जावन आसा ताच्या आवयक आनी ताच्या मोगाच्या शिसा जुआंवक. आनी तें उतर जावन स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणलो ही तुजी आवय, ही तुजी आवय. उडासागी खाना नगराचे खाजार कालिंग उणें पडलो, वायन उणें पडलो वयमू.
आनी वायन उणें पडलें पयलें पळयलो कोणें जेजू गोत्तू नासलें म्हणलें जेजू गोत्ता आसलें तो देव ताका सगळ्यांनी कितें जाता ताका पुरा गोत्ता पूण मनशाक कोणें म्हणी मनशा तर्फे कोणें म्हणी सांगचें आसलें मनशाचो प्रतिनिधी त्या काजाराचेर कोण मॅसेज आसलो ती कोण मोरी माय ती जावन आसा आमची प्रतिनिधी जेजूक सांगूंक आमी म्हणटा जेजस इज द मिडिएटर बिटवीन ह्युमन बिंग एंड गॉड मध्य आसता तो पूण आमचे गरजो थोडे फाटी एटलिस्ट बरी आसा काय कोणें म्हणी असो सांगचें पडटा आनी त्या काजाराच्या हॉलांत ह्या घरांत ह्या माटवांत ते खाली प्रॉब्लेम जाला न्ही मनशा कुळाचे प्रतिनिधी जावन मोरये माय पयलें मॅट काडटा आनी पुताक सांगता आनी जेजू राप्पा जाप दिता बाये ह्या स्त्रिये तुका आनी म्हाका कित्याक पडोवन गेला कित्याक पडोवन गेला म्हजो वेळ आणखी येवंक ना म्हजो वेळ आणखी येवंक ना सुमयान म्हणलें म्हजो वेळ कित्याक येवंक ना म्हाका कुर्सार मान म्हजी महिमा परगट करचो वेळ येवंक ना आज तर हांवें आजाप केलें जाल्यार येदोळ म्हणचे लोक म्हाका कितें चिंतलो तूं मोरी तुजो पुत जेजू लोकांनी त्या हळ्ळेंत नाजरेच्या हळ्ळेंत ल्हानशे हळ्ळेंत सगळ्यांकी ह्या दोगांची वळख आसली जुजे सोडया जुजे सगळें वळखतो कामा मोरयेचो पूत कोण जुजे मोरयेचो पूत कोण जेजू जेजूची आवय कोण मोरी हे जावन आसले मनशा संबंदाचो एक संबंद वळख सगळ्यांक गोत्ता आसली आनी जेजू म्हणटा येदोळ मुशेर ह्या हळ्ळेंत गोत्ता आसले कोण हांव आनी तूं पूत आनी आवय तूं म्हजी आवय हांव तुजो पूत जेजू आनी मोरी जेजू म्हणटा जर तर हांवें आजाप केलें जाल्यार आनी मुखार तुजी आनी म्हजी वळख इल्ली बदलतली तुजी आनी म्हजी वळख बदलतली तूं कित्याक म्हणल्यार येदोळ मुसेरी हांव आरामसे आसुल्लो आनी मुखार येदोळ मुसेर आराम आसुल्लो हांवें सुरू करचें आजच खालवारीची वाट ताका गोत्ता आसलें आतां लोकांक सांगल्यार हांव देवाचो पूत हांव देव म्हळ्यार सोडटा की धर्मशास्त्र सोडटे की फारीज सोडटे की उरल्या पुरो येदोळसो रेडी आसले पत्रांत मारूंक ब्लास्फेमी सोडनात ती वाट हांवें सुरू करचें आनी 3 वर्सां आहात म्हाका आणकी 3 वर्सां आहात 3 वर्सांची वाट कालवारीची वाट खाणांत हांवें सुरू करचें पडटा म्हणून ती मोरयेक सांगता त्या खातीर तर तें केल्यार तुजो मोदे आनी म्हजो संबंद बदलतलो कसो बदलतलो ती म्हणटली हांव देवाचो पूत आनी तूं जातली देवाची आवय म्हळ्यार मनशा कुळाची आवय जातली खरें बागनेगी स्त्रिये मोरयेक समजूंक ना कोण ना जळा तिणें इतलेंच म्हणलें तो कितें सांगता तें करा पूण तिणें सांगलें उतराचो प्रतिफळ ताचो परिणाम इफेक्ट खंय मुसेर पावलो खावणेर मोरी जेजूची आवय जाली खावणेर मोरी जेजूची आवय जाली कालवारीत मोरी सगळ्या मनशा कुळाची आवय जाली खावणेर कोण त्या बालशाची आवय भुरग्याची आवय कालवारीत केदळा जेजून हें म्हणलें ती जाली सगळ्या संवसाराची आवय जेजूच्या पाटलावदाराची आवय जेजू कोणें राखल्लें सोडून गेल्लें तांची आवय ती जाली कलेक वर्त्यांतले वर्तें बागनेगी ती आवय तुका आनी म्हाका आमी तुमकां तिच्या पोटांत आमी जल्म घेवना 9 म्हयने तिणें आमकां ओवना तिणें आमकां दूद दिवना पाणो दिवना तें आमच्या आवयन दिला न्ही आमच्या आवयच्या पोटांत आमी जाल्या 9 म्हयने आसले हांव ह्या मोरयेन आमकां हुशार नासल्या वेळार धाकटेऱ्याक व्हरूना ह्या मोरयेन आमकां इस्कॉलाक दाखल करूना पूण तिणें आमचो आत्मो सर्गाक दाखल केला तिणें आमकां जेजूच्या इस्कॉलाक हाडलां आमच्या गव्हर्मेंट इस्कॉलाक प्रायवेट इस्कॉलाक आमी आमच्या आवयन येल्ले न्ही जेजूच्या इस्कॉलाक कोणें हाडलें ह्या मोरयेन आपोवन हाडलें आनी ती जाता थंयसर देवाची आनी तिचो शिस जेजूचो शिस जुवांव आनी जुवांव म्हूण नांवूय काडना जेजून पळय तुजी आवय म्हळ्यार तुका आनी म्हाका अवकाश जुवांवच्या जाग्यार रावून मोरयेचो मोगण भोगूंक मोरयेचें जतन करूंक थंय जुवांव नांव काडून तुजें नांव घाल जुवांवचें नांव काडून तुजें नांव घाल कोण जाताय तूं मोरयेचो पूत जाताय कितले आपोर पाहिजे आनी सुमयान म्हणलें म्हजी आवय कोण म्हजो भाऊ कोण म्हजी भयण कोण मातेवाच्या वंजलांत 12व्या अध्यायांत वळड 50
जेजू म्हणटा पुरबाय मातेवचो वांजेल 12वो अध्याय वळ 50 म्हणटा जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो जावन समजो भाऊ भयण आवय मोरयेन केली की बापाची कुशी 100% केली 100%. बुडव्यान सैरी काडली मोरयेक आमकां सैरी कसो सैरी कसो मालो म्हणटा आमी नागी ताणें सैरी काड आतां बरो लावू तें काडया पयलें कितली क्वेश्चन विचारता आमी पयलें बरो चान्स ना सैरी सच्ची कोणी आसली आवय बापायन बापल्यान मावळ्यान तांणी व्हंकलेक उलोवंक चान्सच ना. आनी सैरीक सोदता आसतना कालें पळयतली त्या घरांत मीठ आसा गी समजलें सैरीक सोदता आसतना पळोवचें कालें त्या घरांत मीठ आसा गी बातनाचें कुडें केदें आसा मलगड्यांक विचारा आं तांचे बरोबर गोत्तू ना मोबायल आसा गी सोबाय आसा गी बायक आसा गी ताका पट्टू काही ना जालें व्हडलें शो मात्र व्हडलें पयलेंचें बरो सैरीक जाता आसतना पळयतली की घरांत मीठ आसा म्हणल्यार आनी बातनाचें कुडें घरा मुखार व्हडलें आसा म्हणल्यार म्हज्या धुवेक आंगाक काजार करून दिल्यार ताका पोटाक उणें जावचें ना काम दीस रात करूंक आसा तें काम पावस येवं गी आनी तें बरें काही ना काम करूंक आसा पूण एक शुअर म्हजे धुवेक ह्या घराक दिल्यार मीठ आसा म्हणल्यार तेणें ग्रेस्त म्हणून आसा जेवंक मेळटा बातनाचें कुडें म्हणल्यार ह्या घरान तांदूळ केदाळ उणो जायना पोटाक मेळटलें म्हणून मोरयेक बुडव्यान ते सैरी काडले म्हळ्यार कालें गोत्ता आसलें गी पूण देवाची कुशी कशी केली पळय मुगाळ भाव भयणो आमी कितली भागी आज आमच्या आवयन सोडल्या रे न्ही देवाचें उतर इजाया प्रवादितान जल्मले आवयन सोड जाल्यार हांव विसरचो ना देवान सांगलें थंयच मोरी काडटा आमकां पाणो दिल्ली आवयन सोडल्या री पूण आत्म्याची राखची ही आमची माय आमकां सोडची ना पूण कितलेशे पोटी आमी स्वार्थी जाल्या कितलेशे पोटी आमी स्वार्थी जाल्या मोरये बरी निस्वार्थ जावंक आपोवणें मेळ्ळ्या री कितले पडी स्वार्थी जाल्या आनी तें उतर स्त्रिये पळय तुजो पूत शिसाक म्हळें ही तुजी आवय समर्पण करून दिली कितें म्हणी समर्पण त्याग करचें जिवीत म्हजे लागीं आसा गे खुर्सार सगळे त्याग केले समयान तुजे आनी म्हजे लागीं आसा गे मस्त पडी आमी सुकल्या आनी समयाचे कश्टांत आणखी कश्ट आमी वाडयल्या त्या खातीर आमी मगया सुम्या हांवें सूख केल्या तुज्या आवय बरी तूं पाटलाव करून म्हाका आपयल्या री मस्त पटी हांव सुकलां त्या मोगाच्या शिसा बरी तुज्या सांगाता म्हाका रावूंक आपयली पूण मस्त पटी हांव तुका सोडून गेला भुगोस सुम्या भुगोस म्हाका तुजेर हांवें पाप आथारलें गोण्याव हांवें केलो गोण्याव काळसांव हांव सलमालो पातकां गपसांबाळ्यो बोगो सोम्या मोची भोगो भोगो सोम्या मोची भोगो. 3 उतरां जालीं कुर्सा वयलीं न्ही पयलें खंयचें बापा बापा तांकां बक्षी ते कितें करता देणा दुसरें सोर आनी सारलें म्हजो उडास कर म्हणटा आसतना आजच तूं म्हजे सांगाता खंय आसतोय वाईक कुडांत सरगर आसतलो आजच फाल्यां न्ही. तिसरें ताच्या आवयक आनी सिसाक म्हणलें स्त्रिये पळय तुजो पूत पळय तुजी आवय चवथें जावन आसा जेजून बोब घाल्ली ती येली येली लामा सबक्तनी मोचे देवा
कित्याक म्हाका सांडलाय. मत्तेव सुवांजेल 27 अध्याय ಓಳು 46. मत्तेव सुवांजेल 27 ಓಳು 46. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. तूं पिडेन पडल्या वेळार, कश्टांत असल्या वेळार, तुज्या घराच्या रुमान तूं एकलीताय, तूं एकलोच आसाय. तुजी भुरगीं पुरो आनी रूमान आसा, फर्स्ट फ्लोर आसा, आनी काही पुरो आसात, थोडे फुडें अंगणांत काही पयस आसात. तूं आपयताय कोणूच जाप दिना. तूं फोन करताय कोणूच फोनय करना, पाटी करना. मेसेज करताय रिप्लाय दिना. तर कशें बगत तुका, कशें बगत तुका. थंयसर तुजो भुरगो ल्हान आसतना तुज्या किचनांत तुवें व्हडली मिक्सी घालून आवाज जाल्यार भुरग्यान पयस जावन रडले रप्पा वय काय कथा वय गो. मिक्सीचो सावंड उरलो की व्हडलो सावंड आसता जाल्यार आवय किचनांत इतली बिजी आसल्यार पाळल्यांत असले भुरगे करून रडल्या पुरो रप्प जावता. तिंत प्राय जाल्ली आवय बापाय बॉब घालना न्ही, कालें घालना न्ही, थंयत सायडीक आसल्यार हो खाणांत कुर्द्यो घालून बसल्यार आयकता गे. पोर कोण गे म्हाका म्हणलें घरा रेंज मेळना म्हणून तूं भायर कशें स्टडी करून बसलें रुखाच्या म्हणा ते टेबल घालून बसलें. हें आतां ऑनलायन मोबायलार स्टडी केली. फोन दा खंय ताच्या पांय सकयल आहलें, फोन पांया वयल्यान तो सोरोप गेला खंय. म्हाका सांगलें हें चिंत्ता खंय थंड जाता पळयतना खंय गोप घालून दावलें खाये करून सरपान जाल्ली घडीच. म्हळ्यार घरा भितर रेंज मेळना म्हणून रुखा पोंदा टेबल घालून चेअर घालून बसलें. मोबायल ऑनलायन पांया पोंदल्यांत थंड कितें जाता पळयतना. आमचो संवसार पळय खंय पावला न्ही. हाजेचो बोब घालता म्हजे देवा म्हजे खंय आसाय तूं. हर एक दीस सकाळीं सांजे मागणें करतलो आनी तूं म्हाका जाप दितलोय. सकाळीं म्हजें काम सुरू करचे पयलें 5 वरां एक सुरो बसतलो म्हाका जाप दितलोय. म्हज्या शिसांक म्हाका इंसूंक आसलें 12 जणांक थोडी आजापा करूंक आसली. अरे तुजें मागणें म्हळ्यार तुवें म्हाका जाप दिल्या. सांजेर तुजे लागीं उलयतलो म्हाका जाप दितलोय. तेन्ना तितलें कश्ट जातलें म्हाका. आतां कश्टांत आसा, काळटा, शिसांनी सोडला, हांवय हेल्पलेस. म्हजे लोक इतलो आसलो इतलो म्हजे सांगता जेवले वाडले रांदले जेवण पूर आसा थंय पूर आसात कोण हेल्पलेस. शिसांक समजना म्हजी धोको. तुका म्हण समजता गे, तुका म्हण दिसता गे, तुका म्हण बघता गे खंय आसाय देवा. सायलंट सायलंट. कितले बडे आमच्या जिवितांत बघता न्ही गे. हें सगळें मदत तेरेसाच्या जिवितांत कितले कश्ट पडी ती तेच्या डायरीन बरयता खंय 6 म्हयने म्हजो देव म्हजे लागीं उलोवना पूण तिणें काम कंटिन्यू केलें. ही परिक्षा. जॉन ऑफ द क्रॉस आनी एक संत कार्मेलीत व्हडलो संत डार्क नायट ऑफ द सोल ताणें बूक बरयला. म्हळ्यार देवा मदें कांयच ना, देव रिएक्शन करना. ड्राय जिवीत, सुकें जालां जिवीत. इतले मागणें करता, इतले खाले बरें करता पूण जाप मेळटच ना. कोणा कडेन सच्ची जाप. त्या खातीर आनी जेजो बोब घालता रिपीट करता किर्तन 22 उतरां थंय म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. किर्तन 22 ही उतरां बरोवन आसा. आनी कुर्सार काळटना जेजूर प्रत्येक ती उतरां तो सांगता. कित्याक सांडलाय, खंय गेलाय तूं, आयकना गे तुका, समजना गे तुका, बोगाना गे तुका. त्या खातीर मोगाळ भाव भयणो केदळास चिंतिनाकाच. हांवें शिकयल्लो, हांवें बेश्ट शिकप दिल्लो म्हजो पूत, कामाक लागिल्लो पूत, म्हजी धूव, म्हजी सून, म्हजे इश्ट मंत्र म्हज्या कश्टांत सदांच आसतलें. भरवंसो सांगनाका त्या मनशांनी पूण तांचेर तूं भरवंसो घालनाका ती पळयतली म्हणून. हांवें सांगलें न्ही गे तूं कुडान आसून वो भायर तूं बसून मोबायल पळयलो तूं 100 रुपया आपल्याला आयकना. तांचो एक हांव एक आयकता.
हांवें काय करता भुरगे ल्हान मार जाले ल्हान पडले राप्प धांवन येता ती हातांत खालेले उडोवन धांवन येता ती हातांची आवय इंगड मोबायल पुट्टा तूं उगत मोबायल 2 मागे जालो उकलू तिचं पयलें चिंगड कित्याक मोल मोबायलाक मोल वस्तूक संबंधाक न्ही वय मू लाम एली एली लामा सबाक्तनी खंय आसा आनी देवाचें उतर म्हणटा सगळ्या संवसारार तो काळोख भरलो म्हणून प्रकृती समेती भूंय समेती रिएक्ट करता जेजू जल्मलो राती न्ही जेजू जल्मलो मध्यान राती म्हणटा बायबलांत तो आनी त्या मध्यान राती सगळो काळोख आसले उजवाड फंकलो ते नॉट नॅचरल प्रकृतीचे नियम नाही काळोखांत काळोख आसचे त्या मध्यान राती काळोख फंकलो हांगा पळय जेजू 12 तास 3 वरां आमचो उमकळलो आसा आनी सगळ्या संवसारार काळोख पडलो जल्मताना काळोखान उजवाड आयिल्लो मरता आसतना उजवाडाच्या टायमार काळोख पडटा सगळी प्रकृती समेत रिएक्शन दिता पूण मनशाचे काळीज मोवाळवना मनशाचे काळीज प्रकृतीचे काळीज मोवाळले दूख भोगली सगळे प्रकृतीक भुंयक दूख भोगली रूख झाडांक दूख भोगली आकाशाक दूख भोगली तयार मनशाचे काळीज मोवाळवना कशा तुझे काळीज आनी म्हजें काळीज मोवाळटा गे आज जेजू कुर्सार म्हज्या मुखार जीव उकळवना म्हजे भाऊ भयणी म्हजे आवय बापाय म्हजे शेजारी ते कधीच बरें आसात मोवाळटा गे म्हजें काळीज सोम्या मस्त पोटी मोवाळवना घट थोरलां सिपाया बरें धर्मशास्त्रा बरी त्या लोकां बरी घट थोरलां भोगोस म्हाका भोगोस सोम्या पांचवें उतर म्हाका तान लागल्या चवथें जावन आसा कितें येली येली पांचवें उतर जावन आसा म्हाका तान लागल्या जुआंवो एवंजेल 19 अध्याय वळ 28 म्हाका तान लागल्या संवसाराच्या दुनियांक सामर्थ गाय ती स्त्री आसली ते जुआंवचे एवंजेल 4 अध्याय आमकां मेळटा बांय कडेन आसली ताणें इल्लेशें उदक विसरलें मागीर भाशण दिवन जेजू म्हणलो जो कोण हांवें दिल्लें उदक पियेता ताका ससनाक ताण लागची ना ताका ससनाक ताण लागची जिविताची जर तो आनी त्याच जिविताच्या जरीक ताण लागले म्हळ्यार आसचे विशय न्ही गे हांवें उडोवं म्हणलें त्या मरुभुमींत इस्रायल लोकांक ताण लागली देवान म्हणलें मोइशेक उबा तुजो दांडो मार त्या फातरावर आनी उदक देंवलें एक शब्द सांगून जालें जेजूक एक शब्द सांगून जालें की म्हाका ताण लागता की जेजूक जिविताचे जरीक जेजू न्हू ताचे पसत एकत एक आसार्य करुणा ताचे पसत ताका कच्चेले करीत आसलें सैतानान पयले ताळणी हाडले वेळार 3 ताळणे नियाळ करता पयले ताळणी काळें म्हणलें काळ जालें तें फातोर आसलें सैतान म्हणलें हाळे साईबा तुजी कॅपॅसिटी म्हाका गोत्ता तुजी सकत म्हाका गोत्ता तूं कोण म्हाका गोत्ता एक ल्हव उतर सांग एक ल्हव उतर सांग कळ्ळें त्या फातरांक उणें जावंक भोप घालचें म्हणना तुका सकत आसा तूं जस्ट सांगल्यार पुरो एक उतर सांगल्यार पुरो आतां जेजू करू जाल्लें गे जेजू खंडीत करीत आसलें पूण कितें दिलें ताका आळम्याक शिरको लावन दिलें कित्याक शिरको लावन दितात दिलें कित्याक आमकां गायी आसल्यार न्ही गे गाय कोडीक गाय जाल्यार शिरको चूर लायल्यार खंय ड्राय जाता खंय तक्षण म्हळ्यार दूख मरता खंय तांकां जाय आसलें हाची कुडीचिली दूख मरून दी कश्टान केल्लेशें चड जावं दी पूण जेजून तें घेतलें ना कित्याक ताका नॉर्मल दूख भोगूंक जाय आसली आनी त्या वेळार मोगाळ भाव भयणो कितली ताण लागल्या रे ताणें म्हणलें म्हाका ताण लागल्या कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाची उतरां जारी करचे खातीर पवित्र पुस्तकाची उतरां जारी करचे खातीर खंयची पवित्र पुस्तकाची उतरां 2 उतरां आसात एक कीर्तन 22 वळ 15 कीर्तन 22 वळ 15 अशें म्हणटा
खायली बरी म्हजो गळो सुकून गेला, म्हजी जीब म्हज्या ताळ्यांत चिकटल्या. ऊन ऊन थाय खायलो नगे पोळ्या बाजूक खायल कितें ताचे बरी सुकून गेल्या म्हजी जीब म्हजो ताळो. दुसरें जावन आसा, म्हज्या कानान ताणें वीख घाले आनी म्हज्या ताणेक म्हाका पियोंक शिरको दिलो. हेदोळ तूं बरयलां तें किर्तनान बरोवन जालां. तें किर्तनान बरयल्लें जारी करचे खातीर. हांवें कितले पोटी म्हज्या जेजूक शिरको दिला. जेजूक डायरेक्ट दिवना जावंक पुरो, डायरेक्ट जेजूक दिवना जावंक पुरो. म्हणजे भाऊ भयणीक म्हज्या शेजाऱ्यांक कितले बडी आंबोट हांवें वांटलां, बेळशेल्ले हांवें वांटलां, रूस नातले कितले बडी वाचलां वांटून दिला न्ही गे. म्हजे शेजाऱ्या म्हज्या कुटुंबांत कितले बडी हांव शिरको जाला. आंबोट हांवें घालां, लिंबाव पिळला, हुळी इंडू तर म्हणटात खंडाणाच. हुळी इंडूचे म्हळ्यार काळें संबंध पाड करचे, जिवीत पाड करचे. कितले बडी शिरको आंबोट जाला हांव, कितले बडी लिंब पिळ लागी दुसऱ्याच्या जिवितांत. वय सोम्या मस्त बोटी उतरांनी कन्यांनी चिंतांनी बुगोस म्हाका. तुज्या कश्टांत हांवें भाग घेतला. तुका ताण लागल्या वेळार आणखी चड ताण लागूंक हांव कारण जाला. त्या खातीर घावया बुगोस म्हाका, बुगोस सोम्या ह्या म्हज्या पथका खातीर. सोम्या कामोची बोगो पंचवे चरण. हिसो पान तू म्हाका शुद्ध कर, नेतर हांव जातलो. नु तो म्हाका प्रास दवो हांव जातलो. बोगोस सोम्या कामोची बोगोस. 5 उतरां जालीं न्ही गे. खंयची पुरा पळयली भेट करयांगी उडा सागी नाजाल्यार न्हिदता. बरें फॅन आसा इल्लेशें दगीचो वेळ फॅन बरें उतरा न्ही. पयलें उतर खंयचें सोम्यान सांगलें बापा तांकां शुवर गी, बापा तांकां बक्षी. दुसरें उतर खंयचें सोरान काल रिक्वेस्ट केल्लें आयच्या राती आज तूं वैकुंठाचो. तिसरें आवय आनी सिसाक म्हणलें. चवथें येली येली लामा सबाक तरी म्हज्या देवा म्हज्या कितें आसन लाय. 5वें उतर सोरो न्ही म्हाका ताण लागल्या. सोरो न्ही म्हाका ताण लागल्या. आनी 6वें उतर जावन आसा मुगाळ भाऊ भयणो. सोम्यान सांगलें संपतलें. इट इज एकम्प्लिश्ड. संपतलें. जुआंवचो वंजेल 19 अध्याय वोळू 30. 19 अध्याय वोळ 30. एकम्प्लिश्ड संपतलें. काले संपतलें. दूख गेली, कुडींतलो जीव गेलो, दूख गेली गी. आनी मुखार कश्ट जावन म्हण गी, कश्ट हाडू जाले म्हण गी. तर कितें संपतलें, कितें एकम्प्लिश्ड. सोम्यान दिल्लें मिसांव हांवें जारी केलें. देवा बापान दिल्लें 33 वर्सां आदीं म्हाका आकाश धाडिल्लो आनी म्हजें मिसांव आतां कंप्लीट केलां हांवें. कळ्ळें मिसांव आत्म्याचें साल्वासांव हांवें कंप्लीट केलां. एकच पोडी कुसार रागात वयला. आनी मुखार क्रिस्त ना, आनी एकलो क्रिस्त येना, एकलोच क्रिस्त. प्रत्येक आनी कोणेय कुसार मरोवन प्रत्येक रागात व्हरूंक ना. मुग्धलें येदो दुसरे काळे जातले मन जातीचे रागात. आनी क्रिस्त सोडून येता म्हूण राखलो लोक. हांव आयलो, हांव कुसार मेलो, कुसार रागात घाले आनी कंप्लीट. आनी कोण आयल्यार हांव सुक्रिस्त म्हळ्यार हांव सोडून म्हळ्यार न्ही. तो एकलोच सुक्रिस्त. एकच पोडी कुसार म्हळें, एकच पोडी रागात वरयलें. प्रत्येक आनी मुखार रागात व्हरूंक ना. म्हणजे मिसांव तें जावन आसलें आनी तें हांवें कंप्लीट केलां. अनेक क्रिस्त ना,
आता त्याने म्हणतात नाही की आदले बडी कोण साऊथ कोरियांत दक्षिण कोरियांत एकलो म्हणटालो हांव जावन आसा अनेक क्रिस्त मस्तू जावन पटलो उतर ताचे येताले इनकार्नेशन ऑफ क्रायस्ट अनेक क्रिस्त हांव आयला म्हजे वरवीं सोडून जायचे आनी कितले पिसो लोक ताच्या फाटल्यान वचून ताणें एक इगर्ज बांदली व्हडली एंटी क्रायस्ट आमी म्हणटा जुवाच्या पत्रांनी आमकां आयकोंक मेळटा हें पुरो आयकोंक मेळटा आनी सोम्यान म्हणलें एकच पोडी जाला आनी तो हांव क्रिस्त तो क्रिस्त थंय क्रिस्त आयला हो क्रिस्त आयला तो ब्रदर तसो हो ब्रदर तसो पाद्र्यापण सोमें सांगूंक जायना हांव क्रिस्ताच्या जाग्यार आसा वय आनी क्रिस्त जावंक म्हाका आपलें पूण म्हजें रागात न्ही हांवें म्हाका कोणें फाल्यां कुसार म्हूण हांव मेल्यार तातूंत तुमकां सोडून मेळना तो कुरीस न्ही म्हजो कुरीस न्ही सोम्यान म्हणलो कुरीस एकच कुरीस आनी ताचेर म्हजें मिसांव हांवें जारी कर कंप्लीट केला आनी कोण कितें आयल्यार कोणाचे रगता दी ह्या संवसाराक सोडवून निवंक जायना तें हांवें कंप्लीट केलां संपतलें म्हजें मिसांव हर एकल्याक आमकां मुगाळ भाव भयणो मिसांव दिल्लें आसा आमच्या काजाराच्या म्हणजे रेस्परा दीस इगर्जेंत धवी साडी न्हेसून आमी येता न्ही बायल मनीस धवी साडी धवी आंगलें घालून येता आनी णवरो काळो कोट घालून येता न्ही ही व्हंकल जावन आसा प्रतिनिधी कोणाची इगर्ज मातेची आनी जेजू जावन आसा तेचो णवरो ताका तो कोट घालून आयला आनी ही व्हंकल इगर्ज माता आल्तरच्या मुखार येवन 3 सवाल हांकां भास दिता मागीर ती वागदान करतात बसवणी करतात न्ही पयलीं सरता पाद्र्याप स्वा कुशेन तूं आयलायगी म्हूण सांगता लजेनगी बियानगी त्या दिसा कांपवण म्हणलें कोण ना वय म्हणून पयले फुडें मायकार उलोवचें सगळ्या मुखार मायक धरता तशीच जालो कोण ना बियान सेकेंड तुज्या मुखार एकलो आसा हाळे तुज्या मुखार एकली आसा हाळे ताका गौरव दिताय गी मान दिताय गी रेस्पेक्ट दिताय गी वय म्हाका न्हय म्हणल्यार तक्षण भायरच आवटच चान्सच ना आदले फुडें टीव्हीर पळयलें गे कार्यामणी बांदतना चेडू पाडी येता पुरो रेडी जाला वो चेडो कार्यामणी बांदता त्या मागीर उठून नवलें मागीर पडले मार सरसरी पडले बापायचे भावाचे सगळे मेळ्ळे म्हणून सरसरी गेले त्या दिसा लजेनगी बियानगी गोत्तू ना सांगलें वय म्हणून आनी तिसरे सवाल विचारलें तुका ह्या अभ्यासा वरवीं देवान दिवची भुरगीं दान देणे गिफ्ट जावन दिवची भुरग्यांक ही गज मताचे नियमा प्रमाणे लाणवड करता की मुरगोन वय म्हणलें तें मिसांव पूण आज कितले जाणांनी म्हणत म्हजें मिसांव जेजू हांवें प्रयत्न केला बेश्ट प्रयत्न केला म्हजे घोवा सांगता मेळोन म्हजे बायले सांगता मेळोन म्हाका दिल्लें कुटुंब म्हणलें तेणें मिसांव ह्या म्हाका जेजाक म्हणजे म्हजे व्हडले दिसा दिल्ले न्ही म्हणे कितले बऱ्या तरेन हांवें केला हे पुरपूर लागी गुणगुण लागी आज जेजू बरी सांगीत की संपतले वय हांवें केला म्हूण सांगीत की तितून थंय रागी कितले पड सुकून पडल्या न्ही गे सुकून पडले आमी मनशां सायबाची ताका त्या जेजू उडास करता ताणें संपतलें म्हणलें केदळा पुरो कंप्लीट जाल्या उपरांत आनी म्हाका जर तर आजूच मरण आयलें या फाल्यां मरण आयलें या म्हजें मरणा पयलें मरण शुवर सांगीत गे म्हज्या कुटुंबाचें मिसांव हांवें केलां सोम्या मस्त पडी चुकोवन पडल्या बोगोस सोम्या आमकां बोगोस आनी निमाणें उतर सोम्यान सांगिल्लें निमाणें उतर अपूर्वाचें उतर तें जावन आसा बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता लुकास वंजल 23 अध्याय 46 लुकास वंजल 23 अध्याय 46 बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता म्हणून तकली सकयल घाल ताणें प्राण बापाच्या हातान सोडून दिलो हजोळस म्हणलें 33 वर्सां आदी तो थंय नांदेवून आयिल्लो एका बाळशा रुपार आतां पुरा संपूर्ण करून फाटीं असो वेळ म्हजें जालें बापा
की ते तुझे तान हांवें कान गेल्लें न्ही पूर एकम्प्लीश करन पूर समर्पिला आतां सकयल तुज्या हातांत हांव पाडी दिता परफेक्ट प्रेयर बी म्हणटा हांव परफेक्ट मागणें हर एक दीस सकाळी उठता आसतना आमकां सांगूंक जाता की बापा आयच्या दिसाची म्हजी जबाबदारी म्हजें काम म्हजें जिवीत म्हजे भुरगे म्हजो घोव म्हजी जबाबदारी तुज्या हातांत घालता म्हूण सांगता की आनी हर एक दीस राती न्हिदोंक आयल्या पुरा न्हिदोंक पुरा काम करून न्हिदोंक असो वेळ बेड्डाक आमी पावता सांगूंक जायत की आमकां बापा आतां हांव न्हिदोंक येता म्हजो आत्मो म्हजें कुटुंब म्हजे भुरगे सगळें म्हजें काम म्हजी जबाबदारी म्हजें बिरांत तुज्या हातांत घाल न्हिदोंक येता कितें जालां म्हणटा आमी खरें गॅरंटी आमकां फाल्यां आमी उठ्ठा म्हणून खरें सांगयात की फाल्यां तूं गॅरंटी उठ्ठाय म्हणून पूण बरो असो एक आशा आमकां फाल्यां उठ्ठा म्हणून त्या खातीर निश्चय पयलें सकाळीं ब्रेकफास्टाक तांदूळ भिजत घालून वता तांदूळ वांटून धरता हे की गॅरंटी पळय चिंता फाल्यां तो सकाळीं ब्रेकफास्ट जायचे कळ्ळें कच्च्या बा ना जाल्यार घोव बुरबुरता भुरग्यांक टिफीन जायचे खोलो गे बरो असो आमकां गॅरंटी ना पूण बरो असो आसा उठ्ठा म्हणून ऑफिसाचे फायल रेडी करून दवरता भुरगीं आमचे बॅगां इस्कलाची बॅगां रेडी करून दवरता शूज रेडी करून दवरता युनिफॉर्म रेडी करून दवरता आमी पाद्र्याप निश्चय पयलें फाल्यां वंजल कितें वाचून मिसाची तयारी कर दिता कळ्ळें गॅरंटी आमकां गॅरंटीत ना जाल्यार बोरवोशाचे आमी मनशान गे तेच बोरवोशान सम्यान म्हणलें म्हजें पुरो कंप्लीट जाल्लें बापा देवाच्या कुशेकाल सुरू केल्लें देवाच्या कुशेक समर्पण पाडी दिता बापाच्या नांवान सुरू केल्लें बापाच्या हातान बापाच्या नांवान तो पाडी दिता देवाच्या हातान धांवन घेतलें देवाच्या हाताक पोत पाडी दिता बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो समर्पिता लुकास ವಂಜಲ್ 23:46 कितलेक समाधानाचे उतर न्ही बरो जेजू बोब घालतलो येयली लांब साबागतनी म्हाका ताण लागल्या संपतलें हें पुरा निमाणें शांत थंड वेळ लागीं पावलो खरेंच म्हज्या काळार आमी आसा कितले पडी हांवें म्हणलां हें सोम्या म्हजो घोव पियोन डिस्टर्ब करता तुज्या हातान ताका घालता म्हजो पूत डिस्टर्ब करता म्हजे सुनो म्हजे सासूमाय म्हजो भाऊ म्हणजे जाग्याचे प्रॉब्लेम ताचे प्रॉब्लेम हाचे प्रॉब्लेम काण घेवन कितले दीस न्हीद नासतना वळवळल्या गे आमी तिशीन परतले तर तोडास इशीन परतले तोडास दोळ्यांक न्हीद येना दोळ्यांक न्हीद येना ಡಾಕ್ಟರ್ गेले ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 2 ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ 3 ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ केदाळ आमी शिकता हें समर्पण शिकयचें केदाळ शिकता त्या दीस समाधानाची न्हीद आमकां पडटा त्या दीस कितें तो संतोश केदाळ हांवें म्हणीत जशें मेरू नितळ उदक सोदून येता गे त्या दिसावान तूं सोदून येता आनी एक गाव्यांक कितें गीत जशें मेरू नितळ जरी उदकाक सकयल आमी उबे रावया सकयल उबे रावया आनी एक मोठीं गीत आमी गावया जशें मेरू पानसंको कोंकणी भक्ती गितां 98 संतोषान सिंग करया आमी बेजारान न्ही ते मेरू ते मन जात ते उदक सोदून येता तशें हांव म्हज्या सोम्याक सोदून आयलां हांगा सोम्यान ताका समर्पिला जेजू देवाक न्ही म्हजो आत्मो तुज्या हातांत समर्पिता एक अपूर्बायेचें मागणें तें अपूर्बायेचें एक मन जात उदका सोदून येता तशेंच हांव एक देवान रचलो मनीस जेजूच्या पांया तळा आयला ताचे बरी जेजूक ताणयोक म्हजें काळीज उक्तें कर म्हणून मागया पानसंको 98 ससे मेरू नितळ सरितानेता तशे म्हजो आत्मो देवाक लालेता जसे मेरू नितळ सरितानेता तशे म्हजो आत्मो देवाक लालेता
आत्मो मुसो जीवन देवाक दानेता ताचे सद्रे मुखाराव आशेता आत्मो मुसो जीवन देवाक दानेता ताचे सद्रे मुखाराव आशेता उदक नातलेले सुके धरणे परी मुजी कूड देवा तुका अत्रेकता उदक नासलेले सुके धरणे परी मुजी कूड देवा तुका अत्रेकता ससे मेरू नितळ सरिता देता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता ससे मेरू नितळ सरिता देता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता तुजेर देवा हांव म्हजी दिश्ट उबारता तुजी पदवी आनी महिमा वाकणता तुझे देवा हांव म्हजी दिश्ट उबारता तुजी पदवी आनी महिमा वाकणता तुझ्या मोगाचो स्वादीक अणभव सांगता तुझ्या पाकाट्यांचे सावळेंत हांव संतोषता तुझ्या मोगाचो स्वादीक अणभव सांगता तुझ्या पाकाट्यांचे सावळेंत हांव संतोषता ससे मेरू नितळ सरिता देता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता ससे मेरू नितळ सरिता देता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता पृथ्वी संगी सोमया तुझी स्तुती गायता विची तुझी वर्ती कृत्या हांव नियाळता पृथ्वी संगी सोमया तुझी स्तुती गायता विची तुझी वर्ती कृत्या हांव नियाळता मुझा आकांता तुका उलो मारता जीव मोसो राख म्हणून परता मुझा आकांता तुका उलो मारता जीव मोसो राख म्हणून परता ससे मेरू नितळ सरिता देता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता ससे मेरू नितळ सरिता देता तसे मोसो आत्मो देवाक लालेता. हे घडीभर दोळ्यार आमचे हात आमच्या हड्ड्याच्या दवरया. कुर्सार पावन सोम्यान सांगले 7 उतरां अशें आमी नियाळ्ळो. एक उतर सोम्याच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमकां आपयता. सोम्याचे 3 वरांचे कुर्सा वयर व्हडले तो वेळ हे 7 उतरां एक बळादीक शर्माव जावन आमचे मुखार बोक्सांचे उतर एक बसवणे त्या सोराक आजच तूं आसतलोय. ताचे आवयक आमची आवय जावन म्हजी आवय जावन आनी त्या शिसाक त्या आवयक काण घेवंक शिसाच्या जाग्यार आसता तुका आनी म्हाका जेजू आपयता. ती बोबाट म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. एली लावा सबक्तनी थंय नमूक आसत आसतना म्हाका ताण लागल्या. आत्म्याची ताण म्हाका लागल्या, उदकाची न्हय, आत्म्याची ताण. ताच्या उपरांत सोमी म्हणटा संपतलें म्हजें मिसांव. कुडीची दूख न्हय, शिरांची दूख न्हय, खांट्याची दूख न्हय, ती संपतली, ती मुक्तली न्हय. मदलाक
ताचे तावन म्हजें मिसांव संपतलें आनी निमाणें तुज्या हातांत म्हजो आत्मो म्हज्या बापा तुका समर्पिता. म्हजो आत्मो, म्हजें टेन्शन न्ही, म्हजी पिडा न्ही, म्हजे पयशे न्ही, म्हजे डिग्री न्ही, म्हजो आत्मो बापा. हांव म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत पयले फावटी म्हज्या आवय गर्भ जमल्या वेळार तो आत्मो तुजे तावन आयिल्लो आनी हांव मरता आसतना संवसार सोडून वता आसतना प्रत्येक तो म्हजो आत्मो तुज्या हातांत तुका पाटी हांवें दिवंक आसा सोम्या. पण जिवितांत हांव मरनाच्या त्या मदें मस्त फावटी हांवें म्हजो आत्मो मेळयला सोम्या. उतरांनी कन्यांनी चिंतनांनी मस्त फावटी हांवें मेळयला. पूण म्हाका एक संतोशाची गजाल आसा, कित्याक म्हळ्यार तुवें कुर्सार मरून म्हजें तें तुज्या पवित्र रक्तांत नितळ निर्मळ करून म्हजो आत्मो म्हज्या बापाक समर्पूंक तूं म्हाका आदार दिताय, कृपा दिताय. तो संतोश म्हाका आसा सोम्या. पूण त्या संतोशांत जियोंक तुजी कृपा बळ म्हाका दी. आनी ह्या करजमाच्या वेळार हांव आसता आसतना म्हजी तयार पेस्ताक तयारी करता आसतना उपास प्रार्थना धान करता आसतना सगळी म्हज्या आत्म्याच्या फायद्या पासत करूंक म्हाका कृपा आनी बळ दी. सांगत आस ह्या वेळार जायती मागणी आमच्या काळजांत आसा बापा. इगर्जेची मागणी, कुटुंबाची मागणी, जायते जाण आमकां आमच्या मागण्याचे आदार विचारला. जावं आमची वैयक्तीक मागणी, जायते जाण पिडेस्त हांगा आयल्यात, टेन्शनार समस्या हांगा आयल्यात, जाग्याचे कुटुंबाचे प्रॉब्लेमा, भलायकेचे प्रॉब्लेम, पिडेचे प्रॉब्लेम, रिणाचे प्रॉब्लेम, दुसरे काम घेवन आमी हांगासर आयल्या बापा तुज्या मुखार. बापा तुझे पवित्र दोळे, पवित्र हात ह्या लोकांचे वयर उक्ते कर आनी तांकां ती कृपेचे जरीन तावन आशिर्वादाने भर. सगळे आमची मागणी सांगात घालून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सकलेल्या आमशिता तशें आमची बदकां घोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटान ती आमकां निवड. सर्गीची माय जावन आसा आमची माय, त्रायेक देवाक लागशिल्ली माय. जें कितें ती आमचे पसून मागता सर्गीचो बाप त्रायेक देव ते आमकां फोव करता. तिच्या नांवान सांगता म्हणूया. नमान मुरये कृपेन भरले समी तुजे सांगता. आनी सदां पावल जेजू भाग्यवंती मरिया देवाच्या माय, आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या आमाच्या घडये आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक शादी तशेंच आनी सदां सुबत आमेन. Ithya ora sacramenta sestana gloria purbilatia rupa botlam novioriti patria salvo esque bava taci bo zelsema stuti so potri mahima sasna ekastayan
Just Spirit sama semi narta Amen. Pratuyam हे देवा विच सकल बंधका तुझ्या कष्ट सुगडास तुझे आमकां सोडलाय तुझे सर्वर सफोर सदा समजते आमी बगी सारको तुझे कुडी शरीरक तुझ्या पवित्र मिस्त्रां आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतन राज करताय ससनाच्या ससना आमेन मंदिरां तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या सहकारा पाठोवंक आयल्या उतर तुझी आयकून जिणी आमची बदलू जीवन तुझ्या वांटो घेवून सस्तान जिवी सोडू मंदिरां तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या सहकारा पाठोवंक आयल्या बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवूण तुमचे सोबे आसू तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयण्यानो प्रत्येक जावन संदोरासाच्या भक्तिकानो प्रेस्ताचो दीस ह्या संताच्या मानाक आमी आतूर फिरगेजेन समोर आमता आमची त्या सभा काण घेवन आमची इरादे काण घेवन ह्या संताच्या मजतीन सगळे आमचे जिवीत समर्पूंक हांगासर आयिल्ल्या वेळार ह्या मिसाचें बलिदान बऱ्या तरान पेटोवंक जाय अशी कृपा आनी बळ आमी मागया जायते बोडी उतरां आनी कन्या आनी चिन्नांनी देवाक आनी एकामेकाक दुखयलां त्या खातीर त्या पदकाच्या बॉक्सारे आमी मागया हांव पदकी सर पुलिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सकता मनाची तो तोडाव सदो वायट बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसोबगे वस्त्रांत संभार मयी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवाक विनंती मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमियांका उत्कर सोमियांका उत्कर Christaका उत्कर Christaका उत्कर सोमियांका उत्कर सोमियांका उत्कर
प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळाचो सेवेन विश्वासी राहून आणि रक्तसाक्षीचे कष्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक मना जिये तर जोडके चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तीचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. बरें आयल्यारी ताजो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यान सुक्या कड्ड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचे पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताजीं पानां सदांच पाचवीं. सुक्या दाडीच्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तूंप्रास मनशाचें काळीज कापाटी. तें बरें करूंक जायना. ताजो ठाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची भूत घेवन चला नासता, नश्ट्यांचे वाटे रावा नासता, अधर्म्या संगी बोसा नासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासन दीस रात ते निहाळता, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. हो, वाळथ्या वळाचे देगे रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावाना, हाणें हाती घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल मोणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता. पूण खोटे मनीस आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता.
सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया देवाचे उतर ऐकून बोऱ्या आनी उदार खळजान सांबाळता आनी आपले थिरासणेन फळ दिता थी सुभागी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजून फारीजांक सांगलें एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सानी वस्तूरां न्हेसतलो आनी सदां न्हेस फेस्तां करून गम्मत मारतलो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नांवाचो रुबानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार पावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले पोट भरून तो आशेतलो सुनील घेवन येवन ताची रुबां लेवतली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतान ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीन बसयलो ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्रामाक आनी ताचे कुशीन बसलेलो आसल्या लाजाराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मार म्हणलें आब्राम बापा म्हजी बिरमो चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आंगट्यांत हांव वळवळटां लाजारान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीप तण करशें ताका हांगा धाड पूण आब्रामान ताका जाप दिवन म्हणलें पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें न्ही तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळिल्लें न्ही असो उडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा आनी त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सुदीस जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यांनी उतरून येवंक जायना तो ग्रेस्त मनीस म्हणालो थंय बापा लाजाराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां म्हाका 5 जण भाव आसात ताणें हे वळवळेच्या सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं पूण आब्रामान म्हणलें तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात तांचे ते आयको ना आब्राम बापा म्हणालो तो पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सशी वचत जाल्यार ते खंडीत चिनी बदलतले तो आब्रामान ताका जाप दिवन म्हणलें मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठोवन तांचे सागी गेल्यार ते सतमानचे नात देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हजे बोगाळ भावानो आनी भयण्यानो प्रत्येक जावन म्हणलें सान लॉरेन्साच्या भक्तिकानो ब्रेस्तार असो एक स्पेशल दीस आमकां ह्या पवित्र जाग्यार घेवन सान लॉरेन्साक मान करन आमची मागणी ताच्या पांया तळा समर्पण ताच्या मध्यस्तिकेन ताच्या मजतीन देवाचे आशिर्वादा आमकां जोडून घेवंक तो इरादो मागणे त्या सवाकान मी हांगासर आमी आयल्या हेतूच आराधनान भाग घेतला नियाळ आमी केला देव जेजूच्या
7 उतरांचेर आनी तो नियाळ करया. आतां आमी आयकल्या देवाच्या उतराचेर. मोगाच्यान खरेंच म्हज्या काळार आमी आसा न्ही. आत्म्याचे साल्वास हें जावन आसा. खरी एक खरेंच म्हजो थीम. आमी कितें केल्यार उपास प्रार्थना दान धर्म कितें केल्यार ताचो परिणाम म्हाका म्हज्या आत्म्याक मेळचे. हो संवसार सोडून सर्गाक येता आसतना थंयसर ताचो प्रतिफळ मेळचे. उरलें कांय न्ही. थोडे वटेन जेजून सांगलें बरी हें पुरो जावनचें नांवां बसत आवाज थें हें आनी तें म्हणजे बसो व्हडले व्हडले उलयचे फारीजांवां बरी धर्मशास्त्रां बरी तें न्ही. पूण जेजून सांगता आसतना हे तिनूय शब्द मागणे उपास दान धर्म कितले अपूर्वान जेजून ते एक्सप्लेन केला म्हणल्यार मत्तेवाच्या पंजलांत 6व्या अध्यायान आमकां वाचूंक मेळटा. अपूर्वान कशें करीचें कितें करीचें कितें करूं नजो. आनी तें जर तर आमी पाळलें जाल्यार खंडीत जावन हरी एक खरेंच हरी एक कोडी आमी खरेंच काळार भितर सत्ता आसतना आमकां तसो प्रतिफळ देव सुकोवचो ना. आनी त्याच विशयाचेर ध्यान करून आमी आयकल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करया. आनी आमी आयकल्या देवाच्या उतराची एक सारांशी एक मेन पॉयंट जावन आसा कोणाचेर म्हजो विश्वास. कोणाचेर म्हजो विश्वास हांवें कसयला. खंयच्याचेर म्हजो विश्वास कसयला. पयलें वचप जावं दी आयचे शुभ वर्तमान जावं दी ह्या विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक. पयलें वचप जेरमिया प्रवादी आमकां आपोय बाय सांगता 2 तरांचे मनीस तो एक्सप्लेन करता. विश्वास कोणाचेर दवरला कितें जाता. बायबलांत ती थोडी निदर्शनां तुमचे मुखार दवरता. एक जावन आसा एक ग्रेस्त पिशाची ओपार. ती आमकां मेळटा लुकाच्या पंजलांत 12व्या अध्यायांत. थंयसर जेजू आसतना एकल्यान सवाल विचारले सांग म्हज्या भावाक आस्तींतलो वांटो म्हाका दिवंक. आस्त वांटे करूंक न्ही. हें व्हडलें प्रॉब्लेम. त्या खातीर आवय बापूय आसतना तो वांटे सोडचे. हे आवय बापूय गेल्या उपरांत खली दोशी हे पुरा सगळ्या गांवांनी सगळ्या फिरगांचेर लास्ट दुस्मान कोण बिगार. कित्याक ताचेर शिनायिल्लें न्ही ताणें सोमा करून ताची पाट काण गेली ताची पाटी काण गेली न्ही. थंयसर सवाल येता म्हज्या भावाक सांग वांटो जागो आलो तो वांटो करूंक म्हणून. आनी जेजू म्हणटा बाबा म्हाका कोणें विसला तुमचे मदें हें बरें वांटे करूंक म्हाका कोणें विसला. ताच्या उपरांत जेजू ओपार सांगता ग्रेस्त मनीस आसलो ताच्या भुंयत जायते बेळे जाले. ताच्या उपरांत ताका गोचोड आल्ली गोडावना पावोरांत मोंड नवी बांदता. आनी निमाणें केलें म्हणटा देव म्हणटा आज तुजो आत्मो म्हाका जाय पिशा. हें पुरा कोणाचें जातलें. ग्रेस्त तरणाटो ताची दिश्ट खंयसर लायिल्ली न्ही. तसो विश्वास कोणाचेर. दुसरें जावन आसा ग्रेस्त तरणाटो. मत्तेवाचो पंजल 19 अध्याय जेजू कडेन म्हणटा बऱ्या हांवें सर्गीचें राज आपणायचें जाल्यार कितें करचें. जेजू म्हणटा तें कर हें कर पुरो उपादेश तें पुरो ल्हान जावन तूं हांव हुशार रँक स्टुडंट म्हाका तें पुरो बायहाट येतात. सगळो थोरा कितें पुरो कित्ताना पुरो बायहाट येतात. म्हाका पुरो शिकला हांव नो प्रॉब्लेम. तर बरें जालें तुका पुरो कोत्ता. आनी एक उरला कळ्ळें कित्याक आसा वीक दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पटलाव कर. देवाचें उतर म्हणटा तो तरणाटो खंतिश्ट जावन पाटी गेलो कित्याक ताका जायती आस्त बोधीक आसली. तुजो विश्वास कोणाचेर. 2 जालीं. तिसरें जावन आसा विधवेची काणीक. मार्काच्या पंजलांत 12व्या अध्यायांत बसली. जेजू ते हाका सिनागोगाक गेल्लो ते देवळाक गेल्लो सकडी काणीक घालतली आनी एक काणीक घालण्याची एक नान्यसो आवाज मात जेजूच्या काना भोंवता. सुमार जाणां कानान घाल्ली थोडी जावंक बरो नोट घाल्ले आनी कितें एक चिल्लर टायन कर सावंड 2 रुपयांचे कॉयन ते कांय तांब्याचो आयदन कोणना घालतना हांगा बरो प्लास्टीक न्ही थंय घालतना टाय आवाज येता. तो सावंड जेजूच्या कानाक गेलो. थिंग जेजू रावता. आळे पळय विधवेची काणीक आल्लें पुरो तिणें गेलें. प्रत्येक सवाल तिजो विश्वास कोणाचेर आसलो. तिचो विश्वास आल्लें तितलें आनी कांयच ना. आतांत मुग जालें. फाल्यां मेळटा गोत्तुना फाल्यां जेवणाक गोत्तुना जाल्यार कितें आसा कितें देवाक समर्पिचें कितें हांवें घालूंक आसा इजमोल ती हांव घालतां. प्रत्येक सवाल तिचो विश्वास कोणाचेर आसलो. 4थें जावन आसा पोरल्या सोर्ल्यांतलें दावीद आनी गोलियात. न्ही इस्रायल लोकां मुखार फिलिस्तीनाचो स्ट्रॉंग मनीस 8 फीट लांब व्हडलो सैताना बरी आसा. तो मनीस प्रत्येक रातलो तो तितलो स्ट्रॉंग मनीस फिलिस्तीनाचो इस्रायलाकार मुखार रावला. राय भियोवन तरतरला कोण सावल
आनी ताच्या मुखार ह्या ल्हानशा भुरग्याक 5 फिटीच्या म्हणजे इतलें लांब आसल्याक धाडटा दावेद्रायाक आनी लढायक रेडी जाता आसतना दावेद्रायान काल येल्लें कालें बुती येल्ली गे लिपस्टीक करून गेलो आतां जे पर्सन लिपस्टीक पावडर आनी कालें करून गेलो तो झूज करून गण्ण 5 फातोर घेवन गेलो आनी थंय कोणाच्या मुखार गोले तेच्या मुखार इतलो व्हडलो सैतान बरी 8 फिटचो मनीस रावलो व्हडलें घालून वो भुरगो ल्हानशी चड्डी घालून गेला कोण लढाय करूंक 1 लाख घेवन फातोर घेवन आनी थंयसर गोलियात म्हणटा अरे पिशा तूं कितें सुण्यांक मारूंक आयलाय पेट्या पात्रोडूंक आयलाय तूं काज दिवशी मा तुजें मांस बुरास भायर येनाले सुकण्या दिता दावीद म्हणटा ऐका तूं आयलाय तुज्या सक्तेन तूं आयलाय तुज्या सक्तेन पूण हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान 8 फिटीच्या मनशाक 5 फिटीचो बारीक काड्डे चालपाट सोल्जर न्ही तो ट्रेनिंग जावना लढाय करूंक वचना गोवळ्ळी वो म्हणटा तूं आयलाय तुज्या सक्तेन तुज्या बळान तुका तरबेती मेळ्ळ्या तूं एक शिपाई तूं झुजारी पूण हांव आयला म्हज्या देवाच्या नांवान कोणाचेर तुजो विश्वास दाविदाचो विश्वास कोणाचेर आसलो त्या विधवेचो विश्वास कोणाचो आसलो त्या ग्रेस्त तरणाट्याचो विश्वास कोणाचेर आसलो तो पिसो ग्रेस्त मनीस ताचो विश्वास कोणाचेर आसलो आज जरमया प्रवादी आमकां म्हणटा अपूर्बायन जो कोण मनशाचेर विश्वास दवरून तो पारिता तो शिरा पडलेलो जावं दी रानांत असल्या जिलकटाच्या रुखा बरी म्हणजे खांट्याच्या रुखा बरी खांट्याच्या रुखा सवळी मेळटा गी कोण म्हणटा ताच्या फोनार रावो जाता गी लगीन वचूंक जायना कित्याक म्हळ्यार कोण ती सावळी नाका ते खांटे लागचे नाका थोपचे नाका तो नगारी नेगेटिव्ह मनीस तो कितलें बरें ताच्या मुखार दिसल्यार ताका बरें म्हूण सांगूंक जायना खावले म्हणी नेगेटिव्ह सांगून दुसऱ्यांक दुसऱ्याक खावले म्हणी खर्जेस आनी तसलो मनीस कोण मनशाचेर विश्वास दवरता तो शिरा पडलेलो आनी दुसरो म्हणटा देवाचेर विश्वास दवर मनीस भागी तो बेसावांनी भरलो आशिर्वादीत भरलो तो जावन आसा उदकाच्या सायडीक रायिल्ल्या रुखा बरी केदळ आसा ताचो फोळ उणें जावचो ना सावळी उणें जावची ना आनी कोण म्हणी आतां गिमाच्या टायमार खंय म्हणी पार्किंगाक गेल्यार खंय रावल्या कालें पळयता आमी पयलें गिमाच्या टायमार आतां आमकां कार पार्क करूंक बायक पार्क करूंक खंय म्हणी आतां आमी कोणाक फ्रेंड येता म्हळ्यार 10 मिनटां लेट जाता कालें सोदता आमी कालें सोदता सावळी सोदता आनी देव म्हणटा जो कोण देवाचेर विश्वास दवरून जियेता तसलो मनीस उदकाच्या तळीर आसच्या त्या रुखा बरी ताचो फळ मुग्ध वचो ना दिवून आसता ताचो वेळ काळायचो ना सावळी तो तुजो विश्वास कोण आसा तुजो विश्वास देवाचेर आसल्यार तूं खंडीत जावन तूं अनेका मनशाक सावळी जातलोय अशेंच जरमया प्रवादी आमकां आपयता आनी ताच्या उपरांत जरमया प्रवादी मुखार म्हणटा मनशाचें काळीज ह्या संवसाराचे सगळी वस्तू पास मनशाचें काळीज कापाटी गई भारी स्ट्रॉंग मनशाचें काळीज कापाटी हें जेजून सांगलें न्ही मातेवाच्या 15व्या अध्यायांत 10 मनशाक कितें भायर जावन भितर येता तें मेळ्ळें करना कितें भितर जावन भायर येता तें मनशाक मेळ्ळें करता कितल्या अपूर्वाची उतरां जेजूची न्ही कितें जरमया प्रवादीन सांगलें त्या दळा ह्या सगळे संवसाराच्या वस्तू मनशाचे काळीज इतले कापाटी खंय सत्य मो सत्य न्ही वय मग वगेत बसल्या आनी कांय वचनातले वरी कितले स्ट्रॉंग उतर जरमया प्रवादी लोकांक सांगता आनी कितलें सत तें कोणाक आडनाडी करचें आडनाडी पड नाका जाल्यार करचें खंय ना चिंतून 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 ताका कशें शिकोवचें हाका कशें शिकोवचें ताका कोणें माट करचें हाका कोणें खंय येचें तूं कोणाक करचें कितें करचें कितलें नाका जाल्यार आमी चिंताव नागी चिंतचें हांगा जाल्यार इफेक्ट हांगा चिंतचें हांगा जाल्यार इफेक्ट हांगा जावन त्या खातीर एका मनशान विचारलें काय हांव आदले बडी विचारलें गुत्तुना ह्या संवसारांत लंबू वाट खंयची म्हणून लंबू रस्तो कसो म्हणून ह्या संवसारांत लंबू रस्तो कसो म्हणून ताका एकलो म्हणलें काय कन्याकुमारी काश्मीर आनी एकलो म्हणलो आनी एक रस्तो बॉम्बे जावन काश्मीर कितें म्हणलो काय ताका निमाण गुरुजी सवाल विचारलो तो म्हणलें काय ह्या संवसारांत लंबू वाट लंबू रस्तो जावन आसा मेंदा तावन काळजाक दिवचो
हांगा चिंता आमी तशें करचें कोण पिडेंत जाल्यार तशें करचें अशें करचें पूण कितले बडी हांगा लागून त्या कुमकेक पावता आमी न्ही तशें करचें आसलें अशें करचें आसलें तें करचें आसलें हें करचें आसलें हाव मेनी टायम डू वी रिएक्ट इन द हेड वी फील इन द हेड वी नेवर गेट बॅक टू द हार्ट तकलेंत आमी चिंताव पूण काळजाक ते देवयना आमी कितलो लांब तो रस्तो कितलीं वर्सां न्ही कन्याकुमारी तर काश्मीराक आतां फ्लायटा जाल्यार 3 घंटा पावयत बस्सा जाल्यार एक 3 दिसांनी पावयत रैलार एक 3 दिसांनी पावयत पूण हांगा जाल्यार हांगा 3 दिसांनी आनी कितले दिसां कितलीं वर्सां जाल्यार पावना बारीक कश्ट ताका कापाटीपणांत गुरू सांगता एका रजबाच्या टायमार देवाचें उतर आनी ते शुभ वर्तमान मोगाळ भाव भयणो जेजून एक ओपार सांगली न्ही ओपार कोणाची वेस्त मनीस लाजर आमी ल्हान आसतना कितले बडी एक्टींग केलां वाड्याच्या फेस्ताक त्या कॉम्पिटिशनाक ह्या कॉम्पिटिशनाक भुरग्यांचे कॅम्प आसल्यार कितले बडी ही ओपार आमी एक्टींग करून दाखोवना न्ही जाल्यार एक नियाळ करूंक ह्या पास्काच्या ह्या आमच्या खरंच म्हणजे काळार पुवी सभेक अवकाश दिता ग्रेस्त मनीस तितलो पाड मनीस घेतो तो कित्याक एमकोडा गेल्लो ग्रेस्त मनीस तितलो कापाड घे तितलो पाड घेतो ताचें तें इल्लेशें बरें आसलें कितें बरें आमी सांगता लाजर कसो आसलो भिकारी पयलें पुरा आत्तूरच्या फेस्ताक ह्या बिदीन फुल्ल भिकारी हाडटले न्ही एक एकल्या इंगडे बँडेज बांदून गाय तें आनी खालें पुरा तें पळोवंक तें विचित्र दिसतालें आमकां आतां इल्लें उणें दिसता खंय भिकारी थोडे बडी बश्ट ते बँडेज बांदून येतले बश्ट तरी पयशे करूंक तेंय आसलें पूण लाजराची केस पळयात तो बश्ट सिंपल भिकारी न्ही त्या भिकाऱ्याच्या गाय कुडीक गाय आसले तितलें मात न्ही तो भिकारी परिस्थिती कितले म्हळ्यार पेटे येवन लेवतले म्हळ्यार ताका धांवडाव सोमी सकत नासली नॉर्मल मनीस भिकारी जाल्यार पेटे आयल्यार धांवडा येत गी फातोर मारी येत गी एक बेतान धांवडा येत गी शिशू म्हणून खाले म्हणून करी बेश्टा येताले पूण ह्या मनशाच्या इतले घाय जाल्ले गी आनी थल्या मनशाक हो ग्रेस्त मनीस ताच्या गेटी कडेन मेजा कडेन बसून सोडटा तुमी तो चिंता तुमी हॉटेलाक येतात बरो मसालो डोसो ऑर्डर केला आनी ऑर्डर करून खावंक येता तुमच्या मेजा सायडीक एकलो मनीस गलीज किरमें पुरा देंवन सायडीक येता गायी जाल्यात केस पुरा तुमी ताका पळोवन बरें घेतात गे हा नायस म्हणटात गे खालें म्हणटात एक वेटर सांगता ताका भायर धाड पयस धाड म्हणून पूण हो मनीस ग्रेस्त मनीस पळय गी लाजराक भायर धाडना तो पळोवन आसा एक बरें पड न्ही ताचें आमी जाल्यार धांवडे जाल्यार आनी मुखार पळयल्यार पेट्या सोडटा म्हणटा घेड घालता पेट्या सोडटा धांवडयता म्हणटाल्या पूण हो मनीस पळय सोडटा कितलें बरें पड न्ही गे एक दुसरें तो मेलो आतां सर्गाक थंय एमकोणाक गेला एमकोणा वचून पळयता तो लाजर आसा लाजर हांगा आसा हें पुरा आनी तो म्हणटा अब्राहमाक रिक्वेस्ट करता अब्राहम बापा ह्या लाजराक गांवांक धाड थंय म्हजे 5 भाव आसात तांणी हांगा येवचें नाका कितलें बरें म्हण न्ही गे आमचें म्हूण सांगलें भाऊ मोर वंदी ते येवन हांगा भोगूं दी संवसारांत भारी झगडटले एका सेन्स जाग्या बसत कितले उड्डापाता केले हांगा हां कितले बडी लढाय ताची बायल आणखी उसळटले पुरा पळोवन हांगा म्हाका मात न्ही थी भोगूं दी पूण हो म्हणटा पळय गे हांवें गेल्ल्या त्या एमकोणाच्या उज्याक तांणी येवचें नाका सांग एक रिक्वेस्ट करता बरो मनीस न्ही गे पाड मनशाची चिन्ह वता गे पूण प्रॉब्लेम काय तर कित्याक हो गेलो थंय प्रॉब्लेम हांगा ग्रेस्तांनी दुबळो न्ही प्रॉब्लेम तुजे कश्ट तुका म्हजे कश्ट म्हाका तें प्रॉब्लेम तूं म्हज्या मुखार दोळ्या मुखार आली इंडिफरन्स आमी म्हणटा म्हाका कांयच पडून वचो तूं कशें आस म्हाका कांयच पडून वचूना ताका इल्लेशें मेडिसीन घालना कोण वखदां खाली म्हण करीत आसलें लाजराक तें करूं ना ताणें आमी म्हणटा इंग्लिशान सिन ऑफ ओमिशन आनी सिन ऑफ कमिशन म्हळ्यार कितें करूंक जाय तें ताणें करूं ना कितें करूं नजो आसलें तें ताणें केलें सिन ऑफ ओमिशन म्हणटा कितें आमी करूंक आसा जावं पुरो म्हज्या मुखार कोण एक्सिडेंट जावन पडला हांव तें पळोवन सीद येता ती सूख एक क्रिस्तांव जावन एक मनीस जावन मनशापण आमकां दाखोवंक आसा ती पक्का कंडिशन आमकां तो दुस्मान जावन दी बायल जावन दी आनी कोण जावन दी तो ताचे ते गरजे पावचे बरो समार्यकार ते म्हजें आनी तुजें मनशापणाचें काम तें जबाबदारी ती कोणा सांगचें म्हणना
ते केदाळ हांव करना आमी म्हणटा सीन ऑफ ओमिशन त्या सोडून दिलां करचें असलें करूं ना सीन ऑफ कमिशन आनी वगेत बसून आसा ताचे विशयान खबरो करून नजो हांवें जाल्यार हांव करता करूंक नजो दुखोवंक नजो जाल्यार हांव करता हांगा प्रॉब्लेम जालें सीन ऑफ ओमिशन म्हळ्यार ताणें करचें आसलें तें करूं ना मोगाळ भाव भयणो हर एक पडी आमच्या जिवितांत हर एक संगती आमचें फ्युचर डिसायड करता आमी कितें डिसिजन काडून घेता तें फ्युचर आमकां डिसायड करता तूं आतां हांगा कितें करताय तें थंय लेखार बरोबर आसा थोडे म्हणटात सर्ग ना जाल्यार सर्ग ना हें कोण ना खायना म्हणटात झडती ना म्हणटात नेक्स्ट टायम कोणे म्हण सांगल्यार आयचो वांजेल तांकां सांगा लुकाचो 16 वांजेल जडती आगी मोर नागी सर्ग आगी एम कोणागे पूर आसा कित्याक म्हळ्यार आयच्या वांजेल आमकां कितें मेळटा संवसाराचे कश्ट बरेपण मेळटा मरण पळोवंक मेळटा मरण जाल्या परस जडती आसा जडतेन डिसायड जाता सर्गीक एम कोण गी म्हणून सर्गीक एम कोण डिसायड करचे पेद्रून अब्राम जेजून न्हय तुज्या आनी म्हज्या करण्यांनी हांव कितें करता तें डिसायड करता तूं खंय येताय म्हणून ताका कितें आमकां खंय वचोंक जाय तें आमी करीचें नाजाल्यार मोगाळ भाव भयणो मागीर दुसरून फायदो ना कोणें कितें कालें दिल्यार एक पडी म्हज्यो करण्यो देवाच्या उपादेशा प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार मागीर कस जाता ताका आज देवान दिल्ले अवकाश दोळे उक्ते करया काळीज उक्ते करया कान उक्ते करया बऱ्या कामाक खेळटा पाड काम करून राप्प उक्ते जाता तें सांगचें म्हणना न्ही तें उक्ते जातातच फास्ट पूण दोळे कान सकट उक्ते करन असल्या ना जाल्यार ताचे बरी बोब घालचे पडटा आब्रामा ताका धाड आब्रामा हाका धाड कोणेंय धाडचें नाका म्हजी आनी आमची जतन आमी केल्यार मोगाळ भाव भयणो हांगाय बरें जातलें थंय बरें मेळटलें एक दीस एक बायल गोवाक विसरता हांवें आयकलें दादल्या मनशाक मेल्या उपरांत सर्गार रांबे उर्वाशी बरी बरी चेडवां मेळटात खंय म्हणून बरी बरी सोबीत सोबीत तो म्हणलो या वय मेळटात खंय हांवें आयकलां म्हणून ते बायल मनशाक तर बायल मनशाक मेळटा बायल मनशाक मांकोड मेळटा म्हणटात ताका हें बायल मनीस म्हणटा तें कालें चिटींग भयंकर मोस कालें मोस आमकां गांवांत मांकोड सरकारी मांकोड तुगी गांवांत मांकोड ह्या संवसारांत मांकोड म्हळ्यार गोवा हें म्हणटा गोव मांकोड म्हणून हांगाय थंय परते मांकोड कळ्ळें अन्याय नगे अन्याय करचो कोणें आमींत हें बरें करनासतना ताका मोगाळ भाव भयणी मिसाचें बलिदान मागयता आसतना सान लॉरेन्साच्या भक्तीका हांगा ह्या दिसा आयल्या कितें सान लॉरेन्सान केलें ताका अवकाश आसलो आनी तो अवकाश आनी गळसिल्लो आज देवाचो भक्तीक देवाचो 7 आजगेर म्हजे फोव जाला ताच्या मानान एमिसाचें बलिदान पेडयत आसतना आमची मागणी आमी समर्पीत आसतना ताचे बरी आमची जिणी आमची पावलां आमची चिंतनां आमची कामां बऱ्या तरेन करूंक आनी सर्गाच्या राजाचे दैज जावंक आमी प्रयत्न करया आमेन. बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्रता काढून बदलून दी मासृतान ख्रिस्ताच्या तिरपुरकार सामोना ओपन दी तामोना आमची लान ओळखामा सुफल कर मोल मागता तुमच्या तुका हाडून आल्या उडो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्रता काढून बदलून दी मासृतान ख्रिस्ताच्या Maula Ikodan Jita Dubradak yang seda Adar sin hukata Berpuncak tuka hadunaya
सर्गींच्या उंचा तुका हाडून आयल्या उलो आनी वायन बापा सर्गींच्या स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून बदलून दी मासरतान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदिदा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमचे नित्या पवित्र सभेच्या आदाराक सिरस्पोर्त मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीन वंपलेल्या गोवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मन्ना वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरण आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचे जिवितांत तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळसाव बारुया सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा नीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वरूप उद्वेदरा आनी ससनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मोना वस उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ससनाची इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाकांतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे. हो जावन असो पवित्र वेळ हो उंडो आनी वायन जेजूचे कूड आनी रगत जावच्या वेळार आमची सगळी तेसांवां ह्या कालसिंत आमी गेल्या आमचे इरादे आमची पिडा आमची टेन्शनां कोणाक कितें जाय सगळी ह्या कालसिंत घालून सुमयांक आमी समर्पुया. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान ही आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशन कश्ट मरो सोंसोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेच बरीच्या वंजत आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून सुमेस मनुश्य पासून ते वारो उतेलें हे म्हज्या उगडासा करान.
bahwa tersebut pergetunya Sumi Jesu melo Jesu jiwan salah Jesu jiwan salah Jesu no yang yetolo बापा जेजूच्या मनासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सोडून आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका दिनू वाचता जेजूची कूड रगत समजली आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रथमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस आमच्या भगेन बापा जराळा इजक आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामोळ फळोवंक फाव कर हांगासर बरवशाची यात्रिका जावन ह्या पवित्राची हांगासर आयिल्ल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई तिचो पती भाग्यवंत जुजे ह्या तळाचो शारोती भाग्यवंत लोरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक मोना सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडण्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शितां अशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवं दिनाका पुरवायणांतली आमकां सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवान दया करून ह्या जिवितां सुवस काय आमकां दी सगळींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश नत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुबें जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदनमुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दी आनी कुडान सांबाळ तुजी येताना जोडके चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराची पाकाटेरे आमची काकूट देवाचे शेळी संसाराचे पाकाटेरे आमची काकूट देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही
पळय देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी सर्व आमी ती सुभागी क्रिस्ताची कूड अंदर ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं जेसू हांव तुका काळजांत घेता संतोषान तुझे माजरग सेवता तुझे तर जेजू आज हांव एक जाता तुझे सोम्या पावतीर हांव रावता जेजू ये तूं काळजांत विडार भयाटाऱ्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां रित्रेता तुका घेवन तो आतां लालयता जेजू ये तूं काळजांत विडार भयाटाऱ्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां रित्रेता तुका घेवन तो आतां लालयता तुवें हुंडो मोडून दिलो देया खाया म्हणून तुकाच भेटयलो आत्म्याचे काळजां रोवड्यांत तूं आयलो कुशीन तूं सर्वोरूंक तयार जालो जेजू ये तूं काळजांत विडार भयाटाऱ्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां रित्रेता तुका घेवन तो आतां लालयता जेजू ये तूं काळजांत विडार भयाटाऱ्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां रित्रेता तुका घेवन तो आतां लालयता जिवीत दिवसो हुंडो तूं जावन आसा एक दिसा हुंड्यान म्हाका पोसता आत्म्याक तुज्या सदां घटायता ससांची भीत तूं म्हाका बागताय तुका अर्गां दिता उपकार तुजो भाव उरता दर्याक तुका नावाडटा काळजां मनांत दिन वाजता शीतान त्या पुलां प्रास मनसती सुकन्या प्रास ओर्त्या मोगान पोसता सोम्या सोबीत ते प्रास अंत्रोळी तारां प्रास सोबाय म्हाका निटयला सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो भाव उरता दर्या तुका नावाडटा काळजां मनांत दिन वाजता प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत रेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्याक उगड आनी तांच्या गरजा पावोवंक आमचे हात पांय सुळसुळीत कर गरीबाचे आनी अनेक भक्तांचे हक राखूंक
आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरूंक लेगून सुसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आराधन सोलोनवन अपूर्बेसो शर्मावन दिल्ल्या मानदिक बाब जॉन पेरेरा, वडील पालोटी विकास मियाळ हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. मुर्दोम ह्या पिरजेंतचे ह्या जेवणा बाबतींत वाती वांच्या पसत प्रधान याजका लागीं सर्गीच्या सर पदवेदार बापा ह्या पवित्र थळार जावच्या सर बऱ्या कार्याक, बऱ्या योजनाक आनी जेवणा बाबतींत ह्या सान लोरेसाच्या सर्व कार्याक दान जावन, वंतिके जावन, मुर्दोम जावन, पिरजेम जावन दिल्ल्या ह्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड तांची काळजां मनां उजवाडोवन दी. तांच्या कुटुंबांत आनी तांच्या घरांत आसलो काळोख पयस करूं दी. तांचो दिसपडतो ग्रास तांकां फाटीं मेळों दी. तांचें काम वावर फळादीक जावं दी. तांचें कृशी काम व्यापार वहिवाट अभिवृद्धीन चलोवं दी. कितें तांच्या काळजां मनाची आशा आत्रेक आसा ती फळादीक जावं दी. सान लोरेस प्रसन्न जावन तांकां जायची कृपा भलायकी सवस्काय कितें जे काळजां मनाचे आत्रेक आनी आशा उद्देश दिला तो जारी करच्याक सांत लोरेस तांचे पासो देवा लागीं वर्तोवन दी आनी देवाचे आशिर्वादां तांचे खातीर मागोवन धाडून दी म्हणून मागता. आमेन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: लोविस मेरी जेसिंता नोरोन्ना, मुंबय. लोविस मेरी जेसिंता नोरोन्ना, मुंबय. रेनिटा डिसोजा, हॉस्पेट. रेनिटा डिसोजा, हॉस्पेट. विल्फ्रेड जेसिंता लोबो, पेर्नाल. विल्फ्रेड जेसिंता लोबो, पेर्नाल. हेनरी डिसोजा एंड फॅमिली, मूडबेळ्ळे. हेनरी डिसोजा एंड फॅमिली, मूडबेळ्ळे. बॅप्टिस्ट एंड आयरीन डिसोजा, आजेकार. बॅप्टिस्ट एंड आयरीन डिसोजा, आजेकार. फिलिप मिनेजेस एंड फॅमिली, केरा. फिलिप मिनेजेस एंड फॅमिली, केरा. जेसन ममिता डिसोजा, पेर्नाल. जेसन ममिता डिसोजा, पेर्नाल. क्लारा लोबो, मूडबेळ्ळे. क्लारा लोबो, मूडबेळ्ळे. फ्रांसिस रिटा डिसोजा, बैदाळ. फ्रांसिस रिटा डिसोजा, बैदाळ. आयची पिरजेंत क्लारा लोबो, मूडबेळ्ळे. क्लारा लोबो, मूडबेळ्ळे. आयची मुर्दोमू हेल्विन मतायस एंड फॅमिली, दूपदकट्टे. हेल्विन मतायस एंड फॅमिली, दूपदकट्टे. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. उबे राव. Gibonta San Loresa, la voy tu Jesus, Purbe vonta bukta Jesucha, Partayatni Gatai. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैते वन मारतीरा सान लोरेसा कन्या प्रायरिस बावर्ता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयकमचें कालते मागणे. वर्त्या पाचेन आमी तुजे सरसी आयल्या. जिवो बावर तीर बडवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करमोक आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्कळपण आमच्या थंय परचडशें कर. आमच्या सर्वत्मेकांनी संवसारी वडिलांतय कालतेपणा आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर. अनबावडट्यांक आनी बावडटान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशे कर. तुज्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी.
आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. आस्तमा गुण जाल्ल्या पासून PR मेळिल्ल्या पासून खंयची सारकल जायनासतना साऊदी अरेबियाक वचोंक फावो जाल्ल्या पासून 40 फिटांत बांय कोणतना उदक मेळिल्ल्या पासून दिल्ले पयशे फाटीं मेळिल्ल्या पासून बरें काम फावो जाल्ल्या पासून विजा लाभिल्ल्या पासून MBA सीट मेळ्ळ्या पासून हात पांयांक बळ मेळिल्ल्या पासून काजर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून ह्या सर्व योजना पासून देवाक अर्गां देवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या महिमा जेजू, तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, हरसिया तुका सोम्या जेजू, हरसिया तुका जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सांत लोरिसाच्या मजतीन 52 कुटुंबांत शांती मेळोवंक, 122 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 38 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 23 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, 50 भुरग्यांक बरी मोत मेळोवंक, शिकोवंक कृपा मेळोवंक, पास जावंक, 38 भुरग्यांनी पास जावंक, 11 जाणां भुरग्यांनी राग हट सोडूंक, 13 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावच्याक, 60 जाणांक बरें काम मेळच्याक, 12 जाणां भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, 8 जाणां भुरग्यांक मोबायल गरजेक मात्र वापर करच्याक, 14 जाणांक विजा मेळच्याक, 20 आनी 7 जाणांक परगांवांत काम मेळच्याक, 7 जोड्यांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावच्याक, 24 जाणांक मतीक समाधान मेळच्याक, 15 जाणांचे घर जाग्याचे समस्ये पर्याय जावच्याक, 10 जाणांचे घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्याक, 9 जाणांनी वायट सवय तावन पयस जावच्याक, 9 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक, 15 जाणांनी आमाल पिवणें सोडच्याक, 18 जाणांचे रीण फारीक जावच्याक, फर्स्ट ग्रेड क्रिएटीन फंक्शन गुण जावंक, क्रिएटीन नॉर्मल जावंक, किडनी फंक्शन नॉर्मल जावच्याक, 9 जाणांचे बिझनेस बऱ्या तरान जावच्याक, 6 जाणांची कोर्टांतली केस क्लियर जावंक, 8 जाणांनी चिंतलें काम बऱ्यान जावंक, 7 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक, 4 जाणांनी आयतारा मिसा वचोवंक जावंक, 13 जाणांचे पॉयंट बऱ्याच तरान जावंक, 5 जाणांच्या घराचे रेकॉर्ड सोमा जावंक, 2 जाणांक घरा वचोवंक वाट मेळोवंक, एकल्याक रिक्षा काण घेवंक फावो जावंक, 13 जाणांक त्या जाणांच्या बोऱ्यांत बरें उदक मेळोवंक, एकल्याचे भायर पडलें भांगर मेळोवंक, 12 जाणांक बरी न्हीद मेळच्या खातीर, 8 जाणांक आर्थीक परिस्थितींत सुटका मेळच्या खातीर, 5 जाणांच्या वावराचेर आशिर्वाद मेळच्या खातीर, 4 जाणांचे बेम पयस जावच्या खातीर, 8 जाणांची शेळ कोंकली गुण जावच्या खातीर, 9 जाणांची केस सोडचे रावच्या खातीर, 4 जाणांचे डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्या खातीर, 9 जाणांक दोळ्यांतली दिश्ट लाभच्या खातीर, 5 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर, 8 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर, 8 जाणांची पाठ दूख गुण जावचे खातीर, 6 जाणांची मुलावेदी पिडा गुण जावचे खातीर, 4 जाणांच्या पायांतले आसले किळे वेच्या खातीर, 7 जाणांची शिरांची पिडा गुण जावचे खातीर, 13 जाणांची पिड्स पिडा रावचे खातीर, 6 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावचे खातीर, 5 जाणांची उसमोडीची पिडा गुण जावचे खातीर, 15 जाणांचे रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर, 12 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, 2 जाणांचे दांत दूख रावचे खातीर, 5 जाणांचे कान दूख गुण जावचे खातीर, PCOD समस्ये पर्याय जावचे खातीर गोवान बायले सांगाता मोगान एकवटान जियोवचे खातीर मागतात. प्रत्येक तेसावा 2 भुरग्यांक ADHD समस्ये पर्याय जावं, ऑटिझम पिडा गुण जावं, भुरग्याच्या उजव्या हाता बळ मेळोवंक, एका भावाक बरी सैरीक मेळोवंक, भावाच्या आंगांत बळ येवंक, ताची भलायकी बेगीन बरी जावंक, 2 भुजांनी आसची दूख गुण जावंक, युकेन काम मेळोवंक, थायरॉयड गुण जावंक, एका भावाचे बेम पयस जावंक, काजराच्या बेसान बऱ्या तरान जियोवंक ताका बरो फुडार मेळचे खातीर मागतात. आमच्या सर गरजां खातीर आमी मागया. अपुर्बेच्या ह्या जेजूच्या भोव पवित्र मिस्ती कुडीचें देवाळ बांदता आसतना
हांगासर अपुर्बायची आल्तर सांक्तुवरी नव्यान जाता ताका फावो ते लायसन्स मेळोंक कामाची सुरवात जावंक बजिलिकाचे अस्मिताय जे कितें आसा तें सांत तोरेसाच्या मुखेलपणान जावंक आमी मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಗುಣವಾಗಲು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗುಣವಾಗಲು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿವಾರಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. कुटुंब समाधान नसताना मोण आमची घुसकाताना सोमिया मागोंक शिक सर्व म्हाका सलताना एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोंक शिक विघ्नान वारा येताना कष्टात हांव संप्राताना सोमिया मागोंक शिक जिवितान चंचल जाताना कंगल सावन आसताना सोमिया मागोंक शिक मोजा सोमिया मोजा दुनिया तू म्हाका तू मागोंक शिक मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तू मागोंक शिक म्हाका तू मागोंक शिक म्हाका तू मागोंक शिक म्हाका तू मागोंक शिक म्हाका तू मागोंक शिक. शेकी बावरता प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणेचे येवन बागे मरण मरण सरकार तुजे संगता सोसना देवा बोलसुंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां नाल्लें पडून नाका पूण वायटान दिलो आमकां. भाग्यवंत लोरेन्स मार्तिराम अपसो तुवेलातीक क्रिस्ताचे बिस्तेलेक आमी बोजोमचे गतींनी प्रार्थुया. येशर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेन्सान आपल्या वळवणाच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशी कर म्हणून लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर आमची पिडा मोचीची कुडीची आत्म्याचे गाय पेकोय जय म्हणून सांत लोरेन्साच्या विशेष मजतेन तो देवा लागीं मागोन दैवीक वय जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताच्या गुण करच्या सक्तेन आमकां बरें कर म्हणून आतां आमी विशेष तरान मागया. सोम्यांची नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे आनी म्हजी भोव तुजे सरशी पावोन दी. सोमी तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदरा आनी सस्तन देवा तुजी गुण करची सगळ्यात पिडेस्त कुडीन वतून कोस्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगाळ सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकराचेर तूं दयाळ दीस घाल
पातकाक शिक्का जावन रेवडलेल्या सर बंदपासांतले नाका सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे दावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळचेर पातयून आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता संदेशाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजलिकांत तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली धदोस कळे तांची जावन दी. अशी शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बळेपण पसारची खरी भक्तिमतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमेर रावो आनी तुमची रक्षण करूंक. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवीदार देवा बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवों दी आनी रावों दी सदांच. आमेन. वचून ह्याच क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मंगळा जेजू आमी मागता तुवें कशें हारीच्या पिडेकारा म्हणे तुजी पातकां तुका बोक्सांनी उठ घे तुजे हांतूळ आनी चल. केन्ना आमची पातकां बोक्साता ते दाळा कुडीची भलायकी मोतीचें समाधान आत्म्याची घटाय मेळटा. आत्म्याचे गाय गूण जाता आसतना कुडीक भलायकी मोतीक समाधान मेळटा. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं तुज्या कडवळतां वाळिल्ल्या त्या उदका आनी रक्ता मरिफात आमची पातकां नितळ जावं. ह्या पवित्र तेलान मागलेल्या मरिफात सद आमच्या कुडीचे गाय गूण जावं पिडा शिडा गूण जावं. बावडतान आमी तेलाचे मागणें घेता आसतना सकट आमकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. आमी सोमेस उबे रावया. पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या गिता मरिफात मागोवन घेवया. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕನಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ದೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಪ್ರೇಮದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನೇ ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಬಾ ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮರೇ ಬಾ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನೇ ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ಆತ್ಮರೇ ಬಾ
ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮರೇ ಬಾ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ. ನೊಂದೋಣ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ. ನಂದೋಣ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ. Bonta saloresa la voi tu Jesus purpe bonta bhakta Jesucha patat me kata asrutu dubyansu adatu papianso divya kamo saginso marti tu Christasu sakshi tu raktasu preratu bhavatyanso bhagivanta saloresa la poi tu ci sasa Purpevanta bhakta Jesucha patai agni katai rupne tu Christaci panganto somyaci hatir moga seveche Pratirup Jesuce rup maya mogace nekit burvoshace bhagivanta saloresa labai tu Jesus purvivanta bhakta Jesucha Putasoy ang kwari ashivadivam ka Jesus chapoy kolsa anasawang dito chi ashivad भगवंत लोरेसा भगवंत सुचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.